sangat tamkan thita Wanto thấy việc ngõ gà sơ Ta chỉ bagat her kot asa Sempun prit pokor tolo Ta sesanga tamkan thita Wanto thấy việc ngõ gà sơ Kultaji kiti poti Per moti sodorioto Peci kot mia putun theta Aplas reptana naita Padita tangka osu Kurpe selane teita Aples rekmas tangka Tan cetai to eksata Bhakti tataka opsu Purte silane teita Apleset mastang kapu Tang cetinto exata Oga está Jesus Sus Natal mo cortelha Santa sei batu subuha Sepen kerta namaskar Tu am soiștia susna Ci să te scabai Nirmiami muguntu Ka Pupaki segari Tu am soiștia susna Vin să te scabari Nirmi amin bubuntu Uputaki sagari Hallelujah, 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 Sorang jagan sani tu amka paudai somya. हमें आशा दाऊं समय तो ये कि बड़े बड़ा में वाकानन के दाऊं समय दो जाना जब कल जो हीरो दो जाना जब जीविता का साहित्य बड़े बड़े सो सड़वंदर हम जे पीड़ा वही सुनो हर एक अपना समस्या परिया
आदार दिवचो समस्या जेजू आमचे समोर, जेजू आमच्या मदगात, जेजू आमच्या मुखार उण्यार बी हजर असो. जेजू सदांच आमकां राखता पोसता, आमच्या सगळ्यो समस्या तो जाणा मोगाच्या भावनां भिडेनो. कित्याक तो म्हणटा पयले सदां देवाचे राज आनी करा ताची खुशी आनी हेर सगळे तुमचो बाप तुमकां दितालो, कित्याक तो जाणा कितें तुमकां जाय जाय म्हण. आयच्या दिसा तुमी हांगा आयल्यात, तुमी आमच्या समोर आसात. जेजूच्या समोर तुमी आसतना मोगाच्या भावनां भिडेनो सगळें बरेंपण तो दिता. खंत बेजाराय खणून आयल्यात सांग बरो, जायते समस्या खणून जावंक आयल्यात सांग बरो. सांग बरो तुमच्यो, तुमच्या भुरग्यांच्यो, तुज्या पुताचे, तुज्या दुयेचे, तुज्या नातरांचे, तुज्या वडिलांचे कोणाचे समस्या घडोवन आयल्यार जेजू ना म्हणना. कित्याक हर एक लागीं तो आपयता, हे म्हज्या लागीं म्हणटा, हे म्हजे थंय म्हजे सांगता राव म्हणटा तो. आनी कोणा कितें ना म्हणलें ना. तर मोगाच्या भावनां भिडेनो जेजूच्या समोर आमी आसा. आमचे तकले बगोवन जेजूको नमस्कार आमी करया. व्हडा मोगान, व्हडा आनंदान, व्हडा संतोषान, व्हडा उल्हासान, व्हडा उर्बेन आमी हांगा आयल्या. तर तेंच बरेंपण सदांच साकोंक तो आमकां आदार दिता. आनी त्या मोगान आमी जेजू मुखार सरपडोन ताका नमस्कार करूया. जेजू नामांकता आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता गोळ्याक नामांकता आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता, मोग तुजो करता. सम्या समोर सगळे आमी बसया थोडो वेळ. सम्या थंय तुजी नदर घाल. सम्या थंय पत्त्या तरान हो सकाळचो वेळ ताणें आमकां दिला. आमकां जाय त्या परबाय तरान ताणें हांगा हाडला. आमच्या जिवनांत कितलें बरेंपण भोगूंक तो आमकां पाव करता. मोगाच्या न्हू आमी जायते बडी चिंतूंक बरो म्हज्या जिवनांत तें उणें आसा, हें उणें आसा, पूण म्हज्या जिवनांत कितलें बरेंपण ताणें दिलां तें पयलें समजून घे. कित्याक आज अपुरबाय तरान उलोवंक थाळो आमकां दिला. बऱ्या तरान ही पृथ्वी हर एक लागीं पळोवन संतोष भोगूंक जाय जाल्यार बरे दोन दोळे तुका आनी म्हाका दिल्यात. ह्या जाग्याक येवच्याक कांयच आडखळ नासतना बऱ्या तरान सोलोवन येवंक, ह्या वाहनांत येवंक म्हाका आदार ताणें दिला. आनी हें बरेंपण पळयत आसतना मोगाचें न्हू कितलेशा जाणांची परिस्थिती कालसेक याजाक म्हणा लागलो आमचे जीवन, आमचे कश्ट कांयच न्ही. आनी एकलो रेतेर म्हजे सांगता दिवं घेवन सो एकलो भाव म्हणा लागलो लायक फादर आमी दुसऱ्यांचे कश्ट तांच्या घरांनी वचून पळयत आसतना आमचे कश्ट 1% नात, पूण ती तसले कश्ट भोगतात तर तांकां आदार जेजू दिवन आसा. आनी आमी इतलें आसोनी पुरपुरता, इतलें आसोनी म्हाका तें ना, म्हाका हें ना म्हूण आमी सांगता. ते दाळा तो म्हणा लागलो आमी देवान दिल्ल्या हर एकाकी अर्गां दिलीं जाल्यार दिसाचे 24 वरां सयत आमकां पावची नात. तसलें बरेंपण जेजून आमकां दिलां. देवाचे वरत्या रचनेंत विशिश्ट जागो आमकां दिला. जेच्या विशिश्ट मोगान ताणें आमकां भरला. देवाच्या रचनेंत ताचें योजन आमचे थंय ताणें फळभरीत करूंक चिंतलां. म्हजें योजन न्हय, ताचें योजन जावच्याक ताणें म्हाका हांगा आपयलां. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळार सम्या सांगत आमी आसतना ह्या सामलोरेसाच्या पुणशेतांत येवचे वरतें भाग
तो संतोष, तो उल्हास, फकत बेजाराय नाही, खंत नाही, ताजे बदला वर तो संतोष बघो. केदां आमी आर्गां दिता, केदां आमी जेची स्तुती करता, केदां आमच्या जायत्या समस्या ऑटोमॅटिकली म्हणल्या बरी विशिष्ट तरान पयस जातात. आणि हाका कारण इतलेंच आमी आमच्या कळसा मनात जावन जेजू सांगात एक जावन ताची स्तुती करची, ताका आर्गां दिवचे. त्या खातीर कीर्तन 117 असे म्हणटा, हालेलुया समेत रस्त्यान देवाक स्तुती करा, समेत परजनो ताची महिमा गाया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात वर करून हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. ओगलाब जेजू. जेजू. वंदन जेजू. वंदन जेजू. महिमा जेजू. महिमा जेजू. प्रणाम जेजू. प्रणाम जेजू. होसाना जेजू. होसाना जेजू. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगच्या बाबड्यान पो अपुरबाई तरान देवान आमकां आपयला. समेश राजनो, समेश प्रजनो म्हजी स्तुती करा, कित्याक तसली स्तुती करूंक जेजून आमकां आपोवणें दिला. आणि तसली स्तुती करता आसतना स्वामी आमकां केन्ना सोन सोडिना. एक घडी भर आमी उबी रावया मोगाचेनो आनी सोम्याची स्तुती करूंक गीत गायता आसतना व्हडा संतोशान उर्बेन आमी आमच्या काळजाच्या गुंडाय जावन आज गीत गायता आसतना सोमीन आमकां राखता आनी पसता. सोम्याचे हांगा आमी खंयच्याय बेजारार, खंयच्याय देदेस्परपणान, खंयची कंत काडून, खंयची आमचे विणवणे काडून आमी आयल्यान जावंक राव, कोणी जावन याजाक जावन लायक जावन धर्मीक जावन हर एक लागीं जेजो म्हणटा हांव आसा तुमचे सांगता. आनी म्हजी स्तुती करतना तुमचे समस्यांक जाय जालो पर्याय हांव सोदितालो. कित्याक देवाची पत्वी आनी महिमा प्रकट करच्याक, देवाच्या पत्वेंत वर्ते म्हण आपणावच्याक देवान आमकां आपयला. आनी त्या खातीर देवाची स्तुती करया, ताका उपकार पळोवन ताका आर्गां दिवया. पान संको 41. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. काळे भेटून आमी म्हणया, सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव, सगळे लोक घसता ताका सगळ्या गांवान गाव. संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव, रस्ता म्हाका वाकणूक सकून गायता हांव. कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव, सगळे लोक घसता ताका सगळ्या गांवान गाव. संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव, रस्ता म्हाका वाकणूक देखून गायता हांव. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. हालेलुया, 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 हालेलुया.
केले सोमियाचे नाव पिडेस्तान कोण केले वर्तेताचे नाव मेल्ल्यांक सगळ्यांक जीवन केले पवित्रताचे नाव सांडून गेल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिले नाव सोमेस्तान बरें केले सोमियाचे नाव पिडेस्तान कोण केले वर्तेताचे नाव मेल्लेल्यांक जीवन केले पवित्रताचे नाव सांडून गेल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिले नाव सोमियाचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया Alleluia 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 सगळ्यांकी समाधान हाडचें नाव सगळे लोकांक सतीच्या वाट दाखोवचे सदांच आमी जियोचे नाव काळोखान नसलेल्यांक उजवाड दिवचे नाव उजवाडान चलोंक आमकां आदार दिवचे नाव फकतान सुटका दिवन जेच्या वरत्या जिवनांत वांटेली जावन आमच्या जिवनांत मरोन जेच्या जिवनांत उठोंक आमकां आदार दिवचे नाव समेचे नाव वर्ते नाव सोबीत नाव बरें नाव देवाचे संख्येन भरलेले नाव उजवाडान आमकां चलोवचे नाव सगळ्या सता निधी वाटेकार सैत्य दिवचे नाव आनी कसले अनीत असणारी ते नीतकार दिवचे नाव आनी तेका सलवणी लाभना वर्त्या सैत्याच्या वाटेर चलोवंक आमकां शिकयलेले ते पवित्र नाव जेजूचे नाव आमी ते गावया संसारांत समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत असलेल्यांक विस्वाड दिले नाव पतकांत सुटका दिवन बचाव केले नाव संसारांत समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत असलेल्यांक उस्वाड दिले नाव पतकांत सुटका दिवन बचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देव स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया Hallelujah, 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 God, Jesus, आमकां आवडटा समाधानाची आमकां काळो कांडो उजवाडाचे भुरगे आमकां कर तुज्या ताब्यांत आमी सदांची आमकां धनी म्हूण आमी ओपन घेव आमी तुज्या मोगाची सगळां आमी तुज्या मोगाची भुरगे तेच मोगाचें नांव तुवें आमचे वतले वर्तें नांव ते मरमारले ते वर्तें नांव सम्या तुज्या नांवांत सगळे संवसार पयस सरतात सगळे पिडा घोट जाता तुका अधिकार आसा सम्या आमचें जिवन बरें करो आमच्या जिवनांत जायतें बरें म्हण करो यू कॅन मोल्ड आवर लायफ यू कॅन मोल्ड माय बॅड वेज यू कॅन मोल्ड माय entire life into a good thing
जेजो तुवें वर्ता तरा ते सगळे बरेपण करूंक जाता जम्या तुवें वर्ता जिवितांत यू आर माय लॉर्ड यू आर माय लॉर्डशिप यू आर माय एवरीथिंग तू म्हजे सर्वस्व जावन आसा सम्या म्हाका तुजे विणे कोणूच नाका सम्या कितेंय उणें म्हणत ना तें सगळें ह्या रेतेच्या दिसा ह्या आराधना वेळार हाच्या पवित्र कार्यान भक्तीक कार्यात सगळें संपून जालां नितळ निर्मळ जावच्याक तुवें म्हाका आपण हाडलाय सगळें म्हज्या काळजाचे उद्वेग सगळें म्हज्या काळजाचे आडेविडे सगळें म्हज्या काळजाचे खळवळे आनी वळवळे म्हज्या जिवनांत हांवें ते कश्ट म्हज्या जिवनांत आसले ते बनपास बंदड अडकळी अडचणो संवसाराक हांवें अधिकार म्हज्या कुडीन दिला तर संवसाराक म्हज्या जिवितांत अधिकार दिला तर संवसाराक बदकाचो अधिकार दिवन म्हजो आत्मा मेळ केला तर सम्या म्हाका राख सम्या म्हाका नितळ कर सम्या म्हाका धुवन काड सम्या म्हज्या जिवीत आपरपाचें करूंक म्हाका जाय जाल्यार कृपा दी सम्या सम्या म्हजें सांगता तूं ये सम्या म्हाका सदांच सांपड सम्या हर एका भुरग्याचे खाळी सांपड सम्या आज सम्याच्या वर्ता जिवितांत ताणें करचें साहित्य बरेपण आसा समी आमकां नितळ करता समी तेच्या आमले रक्तान आज आमकां धुवन काडूंक आमी विचारया कितेंय तें आसूं न्ही कितल्या वर्साचे ते बंदड आसूं न्ही कितल्या वर्साचे बांदप आसूं न्ही कितल्या वर्साचे एडिक्शन आसूं न्ही कितल्या वर्साचे फातकाचे ते मोर आसूं न्ही ती सगळी काडन समाधानाचें जीवन आमकां गरजेचें संतोषान आमी जियोवच्याक एकच एक करूंक जाय आमच्या जिवनात सम्याच्या हातांत दिवंक जाय आमच्या जिवनाचो धनी सम्य म्हण आमी वळखून घेवंक जाय आमच्या जिवनात कितेंय उणेपण आसा ते सगळे उणेपणाचे विश्व नितळ करून बरेपणान जेजू मुखार सांबाळूंक आज ह्या पवित्र संक्रमित आसल्या जेजू हर एका भुरग्याक आपूण हर एका भुरग्याक राख हर एका भुरग्याक सांबाळ हालेलुया 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 कीर्तन 118 अंदू आमकां पळोवंक मेळटा अशें ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितेंच करूंक शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतालो म्हज्या दुस्मनाचेर म्हळ्यार जवसाची विदोळी आमी जायते बडे म्हजो दुस्मान म्हळ्यार पेलो म्हणचे पेलो तुजो दुस्मान न्हय पेलो तुका देवान दिल्लें वर्तें दिरवें म्हज्या कुटुंबांत आसले साने देवान दिल्लें वर्तें दिरवें आनी म्हाका म्हज्या हर एका दिसाच्या संबंधान म्हाका मेळचें जावन आसा जावंक बरो ह्या म्हज्या मोतीन आसा तें जावंक बरो तुजें दुस्मान न्हय तुका आनी म्हाका आसा एकलोच दुस्मान तो जावन आसा जवसार त्या जवसाराची थोडी वळख आमी करून घेतली जाल्यार ताका आमी पयस दवरूंक शकतले आज आमी जायतीं जाणां जवसाच्या विदोळेक सांबाळटा कित्याक आमी जवसार म्हणटा पूण ताची खरी वळख आमकां ना तो कसलो नश्टो तो कसलो आमचें जिवन पिडार करूंक आयला कसलें नाका जाल्लें खोटें मसराचे हग्याचे पातकाचे बी आमचेर वत्ता आनी ते ओंपोवन त्या प्रमाणे ते पळ दिवंक शकता तर जवसार पयले ते बी ओंपोवंक आमच्या लागीं येता ते बी किरलो न्हू ताचे उपरांत आमचे थंय नाका जाल्लें वायट करता आसतना तो पळापळ घेवन पयस थंय रावोन आमकां पळोवन तो हांसता कित्याक म्हळ्यार आमी ताका पयले एंट्री आमच्या जिवनांत दिल्या आमच्या जिवनाची ताब्यांत ताणें घेतला आमच्या जिवनाची अथॉरिटी ताणें घेतल्या त्या देखून आज म्हाका भावना भयणीनो आख्या संवसारांत तुमी पळयता आसतना जायते विदोळी घडटा दीस वेता वेता आमच्या थंय आसले आत्मिकताय उणी जाता फकत थोडो वेळ मात्र एका रेतेरींत एका आराधनांत एका मिसांत एका नव्यानान मात्र आमचे आज क्रिस्तांवपण शिवाय भायर वेता आसतना आमी जवसाराच्या धावलेक बली जाता त्या देखून आज संवसार बदलो ना ताच्या बदलाक वायटाक वेता थोडी जाणां बदलेल्यान जावंक बरो जाल्यारय तांचे थंय तें घडटाय ना त्या देखून परत जवसार येवन धाड घालता आसतना आमी ताच्या धावलेक सांबाळटा त्या देखून आमकां म्हणटा वर्ते तरान कीर्तन 118 म्हणटा तुज्या दुस्मनांचेर ह्या म्हज्या दुस्मनांचेर पळया म्हज्या दुस्मनांचेर हांव जैत व्हरतलो केन्ना म्हज्या पक्षेक जेजू आसतना जेजू म्हज्या जिवनाचे अधिकार चलयता आसतना म्हजें जिवन ताका दिता आसतना ना तर
जेजून तुझ्या पक्षेक रावंक जायना. आमी जायते बडे म्हणटा जेजू म्हज्या पक्षेक आसा, पूण आमी जेवसाच्या दावलेक आमी दाड घालूंक ताका अधिकार दिलो जाल्यार तो सोडिना. आमी जेजू सांगता आसा आसा म्हण. त्या देखून मोगाचे न्हू जायतीं जाणां रेतेरी गेल्या उपरांत तांची जिणी बदलना, तीच आसता. तेच वायटांत जिवन आसतात. जेवसारची दाड तूं रेतेरी गेलाय, तो मागण्या गेलाय, तो आराधना गेलाय, तूं नवेना गेलाय, तूं मिजेच्या बलिदाना गेलाय, शुद्ध जालाय म्हण चिंताय, पण भितर नाका जाल्लें खोटें दवरना, तुजें जिवन पिडार करनासताय. त्या देखून आमी कोणाच्या दावल्यान सिरकल्या तें पयलें पळोवचें गरजेचें. आनी अशें पळयत आसतना मोगाचें न्हू आमकां कळीत जाता हो आमचो जेवसार दुस्मान जेजू जावन आमकां कशें मेकळें करता, जेजू जावन वोण पयसोरोंक आमकां कशें तो थाळ्ळेंत घालता. आनी त्या देखून आज आमचें जिवन भोव अपुरबायेचें, मोवळेचें, मोगाचें, वर्त्या समाधानाचें जावच्या बदलाक हिराराय, खंत, एंग्जायटी, डिप्रेशन, खंय गेल्यार समाधान ना, एकामेकाक पळयल्यार जायना, एकामेकाक दुस्मान म्हण लेखचें, हांवच म्हाका थोडे फुडें दुस्मान म्हण बगचें, निराश, थोड्यांक निर्धासक्त, लॉनलीनेस, एकसरपण. त्या देखून आज आमी जाय त्या दुसऱ्या वायटाक सांपडोन दुसऱ्या वायटाक आमच्या कुडींत जागो दिवन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी निश्चय करूंक जाय. आज आमी जेजू कडेन विचारूंक जाय, जेजू आज हांव कोण आसो, हांव कोणाची? लोकांच्या नदरेक हांव तुजी, लोकांच्या नदरेक हांव तुजो, पूण भितरल्यान हांव कोणाक अधिकार दिला? म्हजो अधिकार आज कोण चलोवन आसा? जेजूक म्हजो अधिकार दिला म्हण सांगोन हांव जेवसाच्या विदोळ्यान सांपडोन 3 दीस जावन जाल्यात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी मौन केलें जाल्यार परत जेजू लागीं येवंक तो आमकां आपयता. तो म्हणटा हांव सदांच तयार आसा, जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू, बरो नवमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक आशिल्लो जेजू आमच्या मुखार आसतना आमी संपूर्ण तरान जेजू सांगता एक जावंक जाता. कित्याक म्हज्या ओन जिवितांत हांव सांगता जेजू सांगता एक जावन जियेत आसतना मोगाचें न्हू दुसरो खंयचोच भायलो लौकीक संबंध तुका बाद करूंक शकना, तुका वायट करूंक शकना. जायतीं जाणां आमी साम नंबर 91 जे देव राखणदार वाचता, हांव थोड्यांक आमकां बायपाट येता, पूण त्या प्रमाणे आमी देव राखता, आमकां देव राखण करता आनी आमकां वायटांतल्यान तो राखण व्हेल्ल्या देखून आमचें जिवन बऱ्या तरान जियेतांगी म्हणलें एक सवाल आमी आमकांच घालीत जाय. साम 91 रिसायट करचें, साम 91 वाचचें, ह्या साम 91 आमी बायपाटा म्हणचें, तातूंत कांयच वायट ना, बरें बरें. हर एका भुरग्याक तें आमी सांगोंक शिकयलें जाल्यार बरें, कित्याक एका रितीर देव आमकां राखण व्हरता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाची राखण आमच्या थंय जावच्याक, देव आमच्या सांगता सदांच जियोवच्याक, देवाचें अस्तित्व आमच्या थंय आसून आमचो दुस्मान जावन आसा जेवसाराचेर आमी दाड घालून ताका आमच्या कुडींतल्यान पयस सरोंक आमी सकोंक जाय. संपाद्रे पियो जेवसारा विशयन बरो जाणा जालो, त्या देखून तुमी म्हणोंक बरो पात्राप जेवसारा विशयंत आमकां थोडें कळीत जाय म्हण सांगता. जेवसारा विशीं आमकां कळीत जायचें, कित्याक एकादो वेळा एका तुका दाड घालूंक एक सैन्य आयलें तर तूं झुजांत आसाय तर मिलिटरींत आसाय तर त्या सैन्या विशयन तुका कांयच कळीत ना, तो खंयचे कडेन येता, कसले शस्त्रास्त्र ताचे कडेन आसात, कसले सगळे मिलिटरी ताचे कडेन आसा, कितले जण ताचे कडेन आसात आनी खंयच्या तरान तो निपूण जावन आसा, खंयच्या तरांचें ट्रेनिंग ताका मेळ्ळा, हें सगळें तुवें स्टडी करिना जाल्यार तो तुका जाय जाल्यार बरी चलवेतलो, तुजें नाश करतलो. त्याच प्रमाणे जेवसार खंयच्या तरान नाश करता म्हण कळल्यार मात्र ताचे तावन सुरक्षीत तरान आमी पयस रावन जैत सोडयेत. ताच्या नाडण्याक, ताच्या दाडीक, ताच्या नासाक आमी बली जायनासा रावयेत. ताच्या बदलाक आमी आमकां जेवसारा कडेन कांय संबंद ना,
जेवसर सांगता आमकां कांयच ना म्हण सांगोन ताका भितर इडें दिलें जाल्यार तो आमचे सत्यानाश करतलो मोगाच्या भावनाने बेडिनो त्या देखून देव सांगता एक जावची होवचें तर आमी पातकाच्या वडण्याक आमी पयस रावचे पातका जावन आमी मेकळे जावचे देवाचो संबंध आमी जोडचे म्हळ्यार देवाच्या बेबिरांतेंत आमी चलचे देवाच्या बेबिरांतेंत चलचे म्हळ्यार पातक आमी काडून आमच्या जिवनांतून पयस उडोवचे त्या पातकाची पाळां उमटून परत ते किर्लनांतल्या बरी आमी पळोवचे तें जावन आसा देवाची बेबिरांत आनी देवा ते आमकां मेळची सुटका त्या देखून आयच्या दिसा आमी हांगा जमल्या आमी हांगा आसा सोम्याच्या वर्त्या नांवांत परत आमी सोम्या सांगता एक जावया सोम्याची गीत गावया सोम्या सांगता एक जावन जियेत आसतना तो केन्नाच आमकां ना म्हणना कित्याक सोमी आमचो राखणो सोमी आमचो सोडवंदार आनी सोमी सर्वस्व आमकां काळजाच्या गुणायदान सगळे तुजे मोतीचे असमाधान सगळे तुज्या मोतीत आसले बेजाराय खरांदाय ती सगळी सोम्या सांगता दिवन सोड हांगा बसोन तुजी तकली खंय आटय नाका हांगा बसोन तुज्या दोळ्यांनी पळयताय पूण तुजी तकली ताच्या थंय अस्तित्वार ना तर कितेंच फायदो ना जेवसा जायते फुडें नाडटा जायत्या रेतेरीन जायती बोब जायत्या रेतेरीन तेणें पडलो हेणें पडलो म्हण आमचें आस्तील सगळें आमचें कॉन्सन्ट्रेशन थंय वयच्या पर्यंत तो करता आनी ह्या वेळार सोम्या जावन आमची मोत पयस अडयता तस जेवणसार आज आमच्या जिवनांत ताका दिल्लो अधिकार आमी मोड उडोवंक जाय मोगाच्या भावना भयणीनो तो अधिकार तुवें तुज्या जिवनांत दिला तर तूं मोड उडय म्हज्या जिवनांत हांवें दिला तर हांव मोड उडयतां आनी तेन्ना आमचें जिवन हो अपुरबायचें सुफळ जातलें परत एक घडी भर आमी उबी रावया सोम्या थंय एक जावया कोणाचे कडेन उबे रावंक कश्ट जाता जाल्यार तुमी बसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण उबे रावंक जावची बऱ्या तरेन उबे रावन वर्तें गीत गावया सोम्याच्या सांगता देवाक स्तुती करया पान संको 55 पेज नंबर 55 ताळयो पेटून महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या सोबी संसार देवान रचलो मनशाक व्हरतो केलो सोबी संसार देवान रचलो मनशाक व्हरतो केलो उर्पेदेल्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो उर्पेदेल्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या दैवीक सत्तेन मनशाक भरला जायती जाणवाय आमकां दिल्या वायटाची वळख आमकां ताणें घर दिल्या आमचो दुस्मान कोण म्हण दाखोवन दिला त्याच वांजालेच्या उतर जाणें म्हळ्यार वयसर सैताना तुका मनशा वयर कसलोच अधिकार ना आनी आमी त्या संवसाराक आसतना संवसाराक अधिकार दिला तर पवित्र सरकारान आमकां वांटो आसचो ना
त्या देखून आमकां वारीसदार आसा एकलोच आमचो येजमान जावन आसा एकलोच आमचो धनी जावन आसा एकलोच आमच्या वयर अधिकार आसतो एकलोच जेजू तो तर दैवीक शक्तीना आमी बरया दैवीक शक्ती मनशाक भरलो देवून समायता दैवीक शक्ती मनशाक भरलो देवून समायता तो विसर्गार जाताच्या केलो ताका वारिस्ता तो विसर्गार जाताच्या केलो ताका वारिस्ता महिमेच्या देवा भक्तीच्या सागरा संतोषान आमी नावल्या महिमेच्या देवा भक्तीच्या सागरा संतोषान आमी नावल्या तेजे क्लेस पुताक आमकां दिलो ह्या पुतान आमचो इतलो मोग केलो आपल्या पुताक आपणा ताणें धन धरूंक ना लोकांच्या तेज्या परजेच्या मोगा खातीर तेज्या भुरग्यांक वांचोवच्या खातीर तेज्या भुरग्यांक जिवीत दिवच्या खातीर तेज्या भुरग्यांक नवे जीव दिवच्या खातीर ताणें आपल्या पुताक पाठयलो आपल्या पवित्र रक्तान त्या पुतान आमकां धरून काडलें कुर्सार जावन आमची पातकां बगसली त्या कुर्सार जावन तेंपो तेंपो रगत देवप आमच्या हर एका शिरशिरांनी ताणें नवें जावन आमकां आसा केलें त्याच रक्तान आमकां दिला त्याच रक्तान आमकां नितळ केला त्याच रक्ताद्वारे आमी नितळ जाल्या समेच्या वरते नांव पवित्र जावं समेच्या वरते जिवितांत काकुतीचो सगोरा तुजे आनी म्हज्या जिवनांत बरेपणान आमकां आपयला तस वर्त त्याच त्याच्या वरत्या पुता पटयलेलो देव म्हाका आनी तुका वर्त तरान सांबाळटा त्याच देवा सांगता एक सव्या मनशांसमोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो मनशांसमोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो पवित्र रक्तान ताजा रक्तलो चिसून हो संसार आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या रक्तलो चिसून हो संसार महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावल्या महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावल्या भजन ताची करूया कीर्तन ताची गाऊया भजन ताची करूया कीर्तन ताची गाऊया आनंदान ताका हसिया आनंदान ताका हसिया Alleluia, 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 Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. आमकां बक्षी सम्या आमी एकदार जावन जरादिलो अधिकार मोनकार सम्या आयच्या दिसा आमी सर्वांकी जाय जाल्यार बरें जिवन जिवोवच्या तुज्या वर्ता काळजाचो मोग आमकां तुवें दिलाय आमच्या खातीर तुवें संवसार आयिल्लोय त्याच कुर्सार मेलोय त्याच वर्ता उतरले त्याच वर्ता करण्यानी आमकां जायते बरेपण तुवें दिलाय संवसारच्या एकी पाळा मोनकार सम्या पातकांच्यो आमचे थंय आसले ते पातकांची आशा पातकांचे आपलेशे वोट्य सगळे मोनकार सम्या ह्या वेळार जेच्या नांवान जेच्या मले रक्ताच्या बळान सगळे वायट आसले खांडोडांच्या खातीर अन्याय अनित आमचे थंय आसा तर असत पोटी मारच्यो जायते नाका जाले अरेंजर अपराध मानचे हर एकल्याक आमी नाका जाल्यार वायट मागचे आमच्या तोंडान येवचे ते वायट शब्द आमी आमच्या जिवनान करचे वायट घडण्यो हक्कांक आमी सांपडोन आज त्या संवसाराक आमचे थंय अधिकार आमी दिवन हाचे गुलाम आमी जाल्या सम्या
ते सगळे अधिकार आम्ही सोडून तयार आसा सम्या आमचो अधिकार फाटी तुझ्या लागी आम्ही दिता सम्या आमकां त्या बांदपासून सुटय आमकां त्या अडकळिल्ले अडचणींतलो खांड नितळ निर्मळ कर सम्या ते बांदपास आनी अडकळी सुटोवनी आमच्या कुटुंबात जावं दी आमच्या जीवनात जावं दी हर एक कबड्डी आमकां तुवें सांबाळला सम्या आज आमी हांगा आयला वत्या तरान तुवें सांगता आसा हालेलुया 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 एक घडीभर मौन रावया आमच्या जिविताचो धनीक कोण हांव कोण म्हजो अधिकार चलोवचो कोण म्हजे दाड कोणें घाल्या म्हजें जिवीत कोण चलयता हे सगळे मोती धाडया एका दोळा म्हाका म्हजें जिवन बऱ्या तरान चलोवंक जायना ससाय माग कुमोक माग पवित्रपणान भरच्या खातीर सदांच पवित्र आत्मा तयार आसा तेच राफायल महादेवदूताक तोबियासा सांगता धाडटाना देवान म्हणलें ती उतरां तोबिता हमारी बात ओ पडवो कितें सांगता आर्केंजल कितें सांगता त्या प्रमाणे वच महादेवदूत तुका कितें सांगता त्या प्रमाणे कर आणि त्याच प्रमाणे तोबियास गेलो राफायल महादेवदूतान सांगल्या प्रमाणे ताची जिणी ताणें मांडून हाडली त्या देखून त्या राती सारा सांगता लग्न जाल्या राती त्याच जेवण सरान ताका लग्न काडचें आसलो मागण्यान तो वत्या तरान देवाक लागीं जालो मागण्यान ताणें सगळी रात आपल्या पतीन सारा सांगता करसली एक घडीभर तो न्हिदेन पडना एक घडीभर तो जेवना कित्याक तो चातूर जाल्लो जागो जाल्लो जागृत रावलो कपायल पडव्यान सांगले बरी हर एकी मेठांक देवाचो आदार ताणें मागलो आनी त्या देखून वर्त्या तरान जेवसाच्या हातांतलो तो सांपडना जाय जेवसार तावन मेकळो जावन देवान ताका राखच्याक धाडलो तो महादेवदूत राफायल सदांच ताचे सांगता ताका राखच्या खातीर दिले इशारो ताणें घेतले आज आमकां जायते पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेंत जायती शिकवण दिल्या जायते जिवन आमचें बरें करच्या खातीर त्या जेवसार दुस्मानाक पयस कांड कोटोन उडोवंक आमकां अधिकार दिला पवित्र आत्म्या सांगता एक सभ्या पवित्र आत्म्या ये आमच्या थंय राव आमकां नितळ कर आमकां निर्मळ कर आमकां जाणवायन बर आमकां ती विश्राम दी आमकां सदांच आमचे असले मेळे कान उडोवच्या खातीर केंचे बरें केंचे वायट म्हणले जाणवाय आमकां दी त्या प्रमाणे ती वायट कान उडोवंक बरेपणान जियोवंक पवित्र आत्म्या आमचे थंय सदांच राव आमचे थंय ये आमचे जीवन बदली करूंक परिवर्तन करूंक आमकां कुमो कर पान संको 90 आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगळींच्या देवोन ये 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 सुरवेर तावून रूपा धरली मनशाक तुवें रूपीत केले उर्वेर तावन रूपा धरली मनशाक तुवें रूपीत केले तो बापाच्या आत्म्या दी तो
धर्माच्या आत्म्या येतो, बापाच्या आत्म्या देतो, बळमोच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सखीच्या देवान आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सखीच्या देवान दैविक शब्द जाऊन असलं, सबुदाच्या सत्तेन संसार असलो, दैविक शब्द जाऊन असलो, शब्दाच्या सत्तेन संसार असलो, येतो कृपेच्या आत्म्या भरतो, धन्यानी वर्त्या येतो, कृपेच्या आत्म्या भरतो, धन्यानी वर्त्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सखीच्या देवान आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सखीच्या देवान हालेलुया 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 तुझ्या पैदात्म्याच्या सत्यान आमकां आभार, तुझ्या कृपेन हे सम्या हे पवित्र आत्म्या हे देण्याच्या दातारा हे कृपे सगरा हे गुणगलच्या वैसा हर एक बरेपणे आगवडा आमच्या देश जाऊच्या समेच्या वरते नाव समेच्या आम्हाला रगत समेचे उद्धार वरते तर आम्ही समजून घेऊच्या Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग एक कडीभर डोळे बंद करात. समेचे उतर पवित्र उतर बळादी खातीर दोन दरीची थाळवार आमकां सकत दिवचे, आमच्या कुडीक जाय जाल्यार गोडसाण दिवचे, आमच्या जिविताक वखद सारवचे. देवाचे उतर आयकूंक आमी आयते जाव्या. मातेवाचो वांजल 6 अध्याय भोव आबुरबायतारान आमकां अशें सांगता, दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो, पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळ्या तुझ्या कुडींत काळोख सडतालो या काळोख पडतालो. तुझे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरंकूळ जायनाय. कोणाकच दोग दुनियाची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, ना तो पहिल्याक लाभ जातलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखनी तुका क्रिस्ता
सगळे बश्या मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. इल्ले येवंक पडला म्हण दिसता न्ही. त्या देखून जायतो लोक येवन तसो हळटार. वय थोडी फुडें येवया आमकां थोडी बदलावण करूंक शकता. कशें आहात तुमी? बरी आहा. सगळो संभ्रमणी जालो, फेस्त जालें. ताचे उपरांत आमी मांद्रिकान न्हिदोंक जायना. आमी जागी जावन चातू जावंक जागृत रावंक आमकां पयल्या पेद्रूचें पत्र 5वो अध्याय 8वी वळ आनी 9वी वळ जागवण दिता. त्या देखून आमी सगळें जालें, फेस्त जालें, सामलो रेसाचो संभ्रम जालो आनी आमी आमचे इतल्या रावता म्हळ्यार जावंक साध्य ना. कित्याक आमी सदांच जागृत रावंक जाय. म्हळ्यार आमी शिस्तेंत आसोंक जाय. शिस्त पवित्रपणान जियोवच्याक सदांच सांबाळूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. चिके एकामेका पळया पळया. तुमी आज बारीक ग्रिम्म दिसतात. पेचान सांतेन कांय मेळोना न्ही तेदा. हे आनीक पेस्ताचो संभ्रम आमी तसली सांत आसो जाय, तसलो तो लोक आसो जाय, बारीक गद्दाळे आसो जाय म्हूण चिंतलें जाल्यार एका दिसा फेस्त केलें जाल्यार कश्ट जातालें हांगा हाडल्यांक. आमकां येवन जेवन गावन गम्मत येवन वचचें. मगे भावन आनी भयणीनो, जायते फुडें आमच्या जिवनांत संतोचो थोड्या वेळा आसो, शॉर्ट टर्म, मागीर तो विसरोन आमी आतल्यात सवयेक वेताव. आनी तसली बरी सवय आसल्यार बरें, पूण वायट सवय गेले जाल्यार कश्ट आसा ते. त्या देखून मग जेन्ना आज आमी देवाच्या उतराचेर आयकलो तो अर्थ वांजेल, कोणाची साकरी करूंक, ह्या कोणाक आमी आपणावन घेवंक म्हूण आमकां जागवण दिता. एवढी तुमच्या बीचे हांव पडटा जावन आयला सुरू म्हळ्यार एक सादारण एक लगभग कोरोना पयलें एकलो तरणाटो म्हाका वळखीचो तो पट्टान म्हाका मेळ्ळलो आनी तो म्हाका फोन कर लागलो आनी म्हणा लागलो, फादर हांव येवंक गी तुमकां मेळोंक जायत ये म्हळ्यार. म्हाका एक कार ब्लेस करूंक आसा फादर. म्हणून जायत कितेंय जावं तूं ये. आयले उपरांत हांव आसता हांव ब्लेस करून दिता म्हणून सांगलें. आनी तो आयलो मोगाच्यानो आनी ताचे कार पळयत आसतना इतलें सोबीत बरें आसलें कार. ताका आमी म्हणटा फोर्ड मस्टांग म्हणटा. फोर्ड मस्टांग कारांक थोड्यांक पॅशन आसच्यांक कळीत आसा. ताचे सगळे कितें बरे फिचर्स आसात ते पावरफूल एनर्जी आसा त्या काराक. आनी तो म्हणा लागलो, फादर कितलेशा वर्सां जावन हांवें चिंतून आसलो म्हज्यात मिनतींत ही एक कार हाडी जाय. हांवें काम करून गळे जाय आनी काम करून गळशिल्ल्या पयशांत हांवें कार हाडी जाय. आनी पळया फादर नव्यांत कार फोर्ड मस्टांग. जायते मोल आसा ताका. आनी अशें आसा म्हळ्यार हांवें जायते तरेची कार घेतात हांगा, पूण हें कार पळोवन म्हाका खुशी जाली. आनी चड खुशी कित्याक की म्हळ्यार तुवेंत गळो न्हू, तुवेंत तें तुज्या पयशांनी मिनतेंत हाडिल्लें कार बऱ्या तरान तसलो संतोश तुका बघोंक खुशी जाताली. आनी हांवें म्हळें ब्लेस करी हांगी. आनी ब्लेस केलें. सगळीं दारां काडी लागलो आनी स्टार्ट दवरी लागलो. सगळें केलें बरें जालें. मागणें आमी केलें आनी मागणें करत सगळे सिटीक भितर भायर स्टेरिंगाक त्याच्या रोदांक त्याच्या बोनेट ओपन केलें, त्या इंजिनाक सगळें ब्लेस केलें. पूण सिटीची भितरलीं कांवारां पळयत आसतना म्हाका एक सरप्रायज दिसलें. ताचे पयलें जें कितें फोर्ड मस्टांग दुसऱ्या कारान पळयल्लें तसलें सिटीची कांवारां ते नात दिसनातलीं. ताच्या बदलाक बरी ते रेशमे म्हणटात पळय तसलें मोव मोव आसचें, फर आसचें एक सिटीचे कांवार ताणें घालां. आनी त्या कांवाराचो कलर पळोवन म्हाका चिक्कें सरप्रायज दिसलें. कांवाराचो कलर पिंक गुलाबी. आनी हांव घेत रावलो, पळयलें सोबीत दिसता, मोमो आसा, आपण पळयलें. पूण कालारा वयर म्हाका चिरू कितें गी चडून दिसलें. पूण हांव घेत रावलो. जालें मागणें जालें उपरांत ताचे गर्लफ्रेंडाक काडून आयिल्लो. गर्लफ्रेंडाक काडून आयिल्लो आनी गर्लफ्रेंड ताचे सायडीर आसलें. हांवें विचारलें कोण हें? म्हजें गर्लफ्रेंड म्हणा लागलो. हाचे उपरांत ब्लेसिंग जाले उपरांत ते स्प्रिंकलर काडून म्हज्या फाटल्यान धांवूनच आयलो ऑफीस. म्हजें ल्हान ते पाद्रीपेचें कूड आसा थंय आयलो. आनी ताचे उपरांत हांवें म्हळें बरें आसा कार तुजें. Seat covers, the soft covers are looking, interior looking beautiful म्हणून सांगलें हांवें.
इंटिरियर लुकींग ब्युटिफूल बरें दिसता म्हूण सांगलें. नायस इंटिरियर म्हूण सांगलें. पूण म्हाका तें इंटिरियर पळयता इल्लें फेमिनिजम दिसलें. कलर आनी ताचें सॉफ्टनेस पळयत आसतना इल्लें बायल मनशांच्यात एका रुची प्रमाणे ताणें केलां म्हूण. मागीर हांवें म्हळें इंटिरियर इज व्हेरी नायस. ताका तो म्हणूंक लागलो म्हाका, फादर यू हॅव युअर लॉर्ड जीजस. तुमचो धनी जेजू जावन आसा, बट माय लॉर्ड इज स्टँडिंग आउटसाइड. माय लॉर्ड इज स्टँडिंग आउटसाइड अँड द एंटायर कार, सगळे कार त्या प्रमाणे भितरले तेजे सीट कवरांनी डिझायन केल्ले त्या भायर रावल्या म्हज्या धणीनी. पळया, एका गर्लफ्रेंडा खातीर सगळे इंटिरियर त्या प्रमाणे फेमिनिजमान ताणें त्या प्रमाणे मांडून हाडला. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो मुखार, फादर एखाद्या वेळा हांवें ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या रुचे प्रमाणे तें इंटिरियर करिना जाल्यार खे दाळा वरेक हांव तें कार सोडटा ते दाळा म्हजो ताचे घरान दाय आयको म्हाका जावची ना. त्या देखून संपूर्ण हांव सरेंडर जालो आनी ताणें सांगिल्ल्या बरी त्या काराचें इंटिरियर हांवें डिझायन केलां. तुमी बरे पात्राब त्या देखून म्हाका हाड सांगो ना. नायस इंटिरियर तुमी म्हणटात म्हाका कळीत जालें. फेमिनायन इंटिरियर तुवें केलां आयनींगी. कार तुजें तें इंटिरियर कित्याक म्हणल्यार अर्थान तुवें म्हाका विचारलें म्हण कळीत जालें. थँक्यू फादर, बट माय लॉर्ड इज स्टँडिंग आउटसाइड. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, आज तुमचो धनी कोण म्हूण हांवें विचारलें जाल्यार जायतीं जाणां आज आमी रेतेर गायल्या. आनी रेतेर गायल्या देखून आमी म्हणटाले कोण आमचो धनी म्हणटाले. कोण म्हणटाले भियेनाका ते. मागीर पळया तें उरलें तुमचो धनी कसो जाता म्हूण हांव तुमकां दाखोवन दिता. तुमी कोण म्हणटाल्यात रेतेर गायल्या? मस्टांग कार म्हजो धनी म्हणटाल्यात गे. म्हजो बायल भायर रावल्या ती म्हजी धनी म्हणटाल्यात गे. कोण म्हणटाल्यात? जेजू कितल्या जाणांक तुमकां तुमच्या जिविताचो धनी म्हूण बघता हात उखला. कितल्या जाणांक जेजू तुमच्या जिविताचो धनी म्हूण बघता हात उखला. सकयल घाला. ओके, सकयल. म्हजो धनी भायर आसा, ह्या भितर आसा. ताणें म्हजे थंय जियेचें कितें करी जाय म्हूण पळया. ओके, आतां जेजू आमचो धनी. कितल्या जाणांक साकर या सर्वेंट जावंक जाय हात उखला. कितल्या जाणांक सर्वेंट जावंक जाय हात उखला. थोडे हात आसात. यस, सर्वेंट जावंक जाय म्हळ्यार क्वेश्चन हांवें पयलें विचारलें जाल्यार तुमी हात उखलते नातले. हांवें पयलें तूं आमचो धनी कोण म्हण विचारलें देखून थोड्याने हात उखल्ला. वय, आमी सर्वेंट जावंक चड जावन तयार आसावंगी. आमी साकर जावंक तयार आसावंगी. आसावंगी सगळे हांवें सांगल्या बरीत करूंक तुमी तयार आसा ते. आमच्या घरा आसात जायते जाणां आमकां रांदून वाडटात. थोडे जाण आमच्या प्रायस्त पाद्रबांची सेवा करतात. हा ते पाद्रबांची सेवा करचो लागलो. सगळो दीस पुरपुरो नासता. ताणें सांगल्या बरी हांवें करी जाय फादर. ताणें बस म्हळ्यार बसत. हा प्रायस पात्राब. हांवें म्हळें ताका प्रायज जाल्या ताका. ताणें प्रायज जालें म्हणून म्हाका प्रायज जालें हांवें म्हणा लागलो तो खंडीत जावन पहा. हांवें म्हळें ताका पुता ताका प्रायज जाल्यार तुका प्रायज जावना. पूण तूं कित्याक आयलाय? सेवा करूंक आयलाय मू. इल्ली सेवा करी जाय पडटाली. साकर जावंक म्हूण तुका सांगना हांव, पूण सेवा करी जाय पडटली म्हूण हांवें ताका सांगलें. तर आमकां साकर जावंक कोणाकी नाका. Nobody wants to be slave of anyone. आमकां जेजू आमचो धनी म्हणून वळखून घेवंक जाय, पूण आमकां सर्वेंट जावंक नाका. एक जाणा जेजू म्हजो धनी जाल्यार हांवें जेजूचो साकर जायचें की नाका? जाय जाय. आतां कितले जाणांक साकर जावंक खुशी आसा पळया. अळे आतां सगळे हात वयर गेले. हय, व्हेरी गूड. आतां सगळे हात वयर गेले मोगाच्यानो.
आणि असे असताना आम्ही धनी या धनीपण या लॉर्डशिप अँड स्लेवरी म्हळ्यार गुलामपण म्हणणे साखरपण म्हण दिन त्या गुलाम उपरांत कितें म्हण सांगतालो साखरपण स्लेवरी. तर धनी म्हणटा आसतना आमी कोणाक आमचो अधिकार दिला तें गरजेचें. आता हांगा आमी जेजू आमचो धनी म्हण घेता तर आमी तेजे साखर जावंक तयार आसा. तेंच आमी आनी एक रितीर पळयलें जाल्यार जेवसाराक आमचो धनी म्हण घेतलो जाल्यार आमी कोणाचे साखर जातले. जेवसाराक आमचो धनी म्हण घेतले आमी कोणाचे साखर जातले. अयो देवा तुमचे बेन सुटाना गे या येवन सुटाना म्हण म्हाका कळी जा. मोगाच्यान उलया कित्याक म्हळ्यार म्हाका उलय नासतना रेते दिवची बारी उण्या सगळो दीस उलो नासता लोकां कडेन सगळो दीस आयकता. आतां चिंती नाकात आमी गेल्यार पात्रां बद्दल उलयता की म्हणा मस्त आयकता मागीर थोडें उलयतना उलोवंक जाय आनी रेतीर आसतना आमी उलोवंक जाय मोगाच्यान. नातर आमकां ती रेतीर म्हजी एकल्याचीच जाता तें हांवें घरा बसून करियत. तुमकां मेळोंक आयलो तर त्या कोडी हळता न्हिद सकाळीं फुडें धांवन येचे तर तुमच्या मोगांत आयला. तुमकां लेक्चर दिवन वचो न्हू म्हाका जालें म्हजे 12:30 मोग जालें म्हणून वचूंक येवं ना म्हाका भोव मोग सेंट लॉरेन्साच्या पुनशेताक येवचें म्हळ्यार जीव हांवें तुमकां हाचे पयले फुडें सांगलां सेंट लॉरेन्साच्या पुनशेतांतच म्हज्या पांयाक आशिल्ली एक एक्झिमा कितली कीड आशिल्ली म्हाका इस्काला वचोंक जायना. म्हजी आवय व्होंवन व्हरताली आनी ह्या जाग्याक तेणें म्हाका कितले फुडें हाडलां कोणा येत पुनशेतांत म्हज्या पांयाची कीड गूण जाली. परच्या सिरवा पेस्ता दीस म्हजे एकले खासीन म्हणा लागले पात्राब ल्हान आसतना ताचे पांय सगळे बुरबुरताले म्हळ्यार ती किडी देखूनच सगळे पुट्टाले आनी तातूंत उदक देंवतालें. आमकां आनी की उडास आसा म्हणा लागले आका तूं पात्राबाग तेजो ल्हान आसतना ताका उखून व्हरताली थंय म्हणा लागले. आनी हांवें म्हळें पळय आज म्हजे पांय पळय म्हण दाखयले पॅन्टिल्ले वयर केले आनी सांगलें पळय आज म्हजे पांय. त्या सान लॉरेन्साच्या वयर म्हाका व्हरतो मोग त्या देखून म्हाका सेंट लॉरेन्साच्या ह्या पुनशेतांत केन्ना तुमी आपयलें जाल्यार आज तुमकां कळीत आसा. फादर फ्रँकलिन म्हाका जोर करी लागलो म्हणा लागलो तूं आज नाय तूं म्हज्या मोगाचो. हांव आसता पयलें तुमचे खातीर आनी म्हज्या खातीर आनी लोकां खातीर मागोंक आत्तूर पुनशेताक वता. दुसरे दीस घालूनच आसले गे ना केन्ना म्हाका आत्तूर पुनशेतां आपयतात त्या घडी हांव खंडीत जावन वेतालो म्हण सांगलें कित्याक चलो मग तें उलया मोगाच्यान. आतां जेजू आमचो धनी म्हळ्यार आमी कितें जाता ताचे साखर सर्वंट्स म्हण जाता स्लेवरी जायना. आतां जेवसार आमचो धनी जाल्यार आमी कोणाचे साखर जाता देवसाराचे साखर जाता. मोगाचें बऱ्या तरान समजून घेतलें जाल्यार आमचें जिवन कशें जाता पळय अपुरबायेचें जाता. तर आमी जेजूक धनी करून घेवेत आनी ताचो साखर जावेत. त्याच प्रमाणे आमी जेवसाराक आमचो धनी कर घेवन ताचे गुलाम जावेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितल्या जाणांक जेवसाराचे साखर जावंक जाय हातूंक लाबळ्या जेवसाराचे साखर जावंक कितल्या जाणांक जाय बाय मिस्टेकी उकलो ना तुमी थोड्यांनी अर्दे वर्तनांत हा कांय प्रॉब्लेम ना ताचे साखर जाली ना ती मागीर तें कितें जाता म्हणून तुमकां कळीत जाता. पूण जेवसाराचे साखर जावंक आमकां नाका. कितल्या जाणांक तुमकां जेवसार तुमचो धनी जावंक जाय कितल्या जाणांक जाय थोड्यांक जाय. हांगा आसल्या गुर्तना म्हाका थोड्यांक जेवसाराचो ब्लू मास म्हूण एक ग्रूप आसा तुमकां कळीत आसा थोड्यांक तांकां जेवसार सांगता मेळोन देवाक जेजूक अपमान करूंक जाय. ते जेवसाराचे तुमी दवळी करतले सर्तीक ताचे विशयी आमकां नाका मुखार गजाली शिकोवन आयली जाल्यार पळोवया. पूण ते जेवसाराचे गुलाम जावंक जाय तांकां जेवसार तांचो धनी जावंक जाय. अशें आमी जेवसाराक आमच्या जिवनांत खंयच्याक लागून आमी इडें दिवंक तयार जावंक नजो. तर आमी जेजू आमचो धनी ताचे साखर आमी जावंक आमी अत्रेकता. जीजस इज माय लॉर्ड जीजस इज माय लॉर्ड म्हणून बारी सुलाब मोगाचें न्हू जायते सुलाब आमी हर एकल्यानी म्हणयेत आनी तो म्हजो धनी म्हूण सांगयत. आमच्या वोंटांनी धनी म्हूण सांगून आमी भितर जेवसाराक बुयार केलें जाल्यार जेवसाराक इडें जालें जाल्यार कांयच फायदो ना. त्या देखून आज कितले रेतेरी कितले शिकवण्यो
कितली नोवेना कितली आराधना सोडली जाल्यार आनी किती पवित्रताय आमी आपणावना कित्याक म्हळ्यार आमच्या ओंटांनी मात्र जेजू आमचो धनी भितर कांयच परिवर्तन ना आणि त्या देखून आमी कोणाची म्हण आमी समजून घेवंक जाय जेजू धनी म्हळ्यार कितें जेजू धनी जाल्यार हांव तसो साकोर तर हांवें म्हज्याच जिवनाक मोरोंक जाय म्हज्या जिवनाक मोरोंक जाय फाटल्या दिसांनी एका याजकाक एका स्त्री येवन एक सवाल विचारलें तूं येवकरीच्या विशयान जायतें सांगताय न्ही तूं येवकरीच्या विशयान जायतें प्रीच करताय न्ही तर त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी सेवता आसतना आमी जेजू बरी जायचे आसलें न्ही म्हणा लागले आनी तूं जेजू बरी जावचें आसलें न्ही ह्या जागाचेर सिंपल ताका जवाब हांव आतां कितें आसा त्या प्रमाणे हांव आसलो जाल्यार हांव जेजूक सेवता जाल्यार जेजू बरी जावंक म्हज्यान साध्य ना तातूंत थोडी तुमकां विचारतात तूं इतल्या मिसांग गेलाय न्ही तूं इतल्या मिसांग गेलाय न्ही आनी तुजें ती बदलावण जावना तर हांवें कितें आमी जावचो जाय डेफिनेटली हे सवाल तुमकां विचारतात कित्याक तसली बदलावण दिसून येवना म्हण तशें म्हणून आमी बदलावण जावना म्हण न्ही इतल्या त्या पदां ल्हान जावन येत जावन आमी जेवन आसाव तर आमी वाडोवन वचून व्हरतून मळपाक पावचे आसलें न्ही गी ना आमी जेवुल्ल्या देखून आज आमी गटायन आसाव आमी काण उदक आतां पिवन स्विकार केल्ल्या देखून आज आमचें तें त्राण सडला तसली शारिरीक गटाय आमच्या थंय आयल्या तशेंच जेजूक स्विकार करता आसतना आमी ताचे बरी जावं ना जावंक बरो पूण आमी वाडावळ जावना म्हण न्ही आमच्या थंय वाडावळ जावनच आसता जायत्या जाणांनी आमची जिणी कितली बदलिल्या जायत्या जाणांनी आज वायटाच्या दावल्यातावन आमी पयस आसाव तर सम्याक आमी स्विकार केल्या देखून पूण तो ह्या जाग म्हणा लागलो हांव वो सक्रमेंत स्विकार केलो उपरांत जेजू बरी हांवें जायचें जाल्यार म्हज्या लौकीक जिवनाक हांवें मरो जाय जेजू बरी जावंक जाता म्हज्या लौकीक जिवनाक हांवें मरो जाय तशें म्हळ्यार हांवें म्हाकाच मरोंक जाय हांव म्हणल्यार त्या स्वभावाक हांवें मरोंक जाय धन्याक संपूर्ण कंट्रोल दिवंक जाय तातूंत आज आमच्या मिसा थंय ती सगत आमी घेता जेजूच्या मांस आनी रगत खाता आनी पियेता सेवता जाल्यार आमच्या थंय तसली वाडावळ कित्याक ना म्हळ्यार संपूर्ण तरान आमी ह्या संवसाराक मरोना ह्या लौकीक जिवनाक मरोना ह्या आशा पाशाक आमी मरोना ह्या दावलातेक आमी मरोना ह्या आपल्याच्या आशेक आमी मरोना इल्ले पर्संटेज दिला आमी संपूर्ण कंट्रोलर आसा जाय तर 10% हांव तुज्या सांगात आसा 10% मात तो म्हजो धनी 20% मात धनी 30% मात धनी 40% मात धनी यू आर माय लॉर्ड ओनली 50% यू आर माय लॉर्ड ओनली 75% ना मगेच्या बानाडे बेडेनो नीड टू बी 100% फुल 100% दिल्यार मात्र आमी जावंक जाता तर धनी म्हणटाना हांवें ताचो साकोर जालो जाल्यार 100% म्हाका तें दिवंक जाय ताका ते तो चेडको पुरपुरतना हांवें म्हळें बाबा तूं आयलाय कामाक म्हण समजोन घे एका दोळ तुका नाका जाल्यार सोण वो सांगा पुरपुरा नाका पुरपुरान तुजी सेवा दिनाका एका दोळा तुका दिवंक जाय इफ यू आर ब्रॉट फॉर वन प्रीच फॉर 100% यू नीड टू गिव एका दोळ हांव जेजू म्हजो धनी म्हण घेतला आनी हांव ताचो साकर म्हण घेता 100% हांवें दिवंक जाय ना तर हांव संपूर्ण जायना त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां ग्रेस्त मनशाक तुवें संपूर्ण जाय जाल्यार कितें करीत जाय उपादेश तुवें पडल्याय सगळे रुली रेगरो केल्याय कितें करीत जाय तुजें आसलें विकून कोणाक दी जाय दुबळ्यांक दी आनी संपूर्ण तरान तें सोड तूं फाटीं येवन म्हजो पाटलाव कर ताळयो पेटल्यो की तुमी ताळयो पेटना ताणें त्या ग्रेस्त तरणाट्यान ताळयो पेटले की कितें जालो
हां संतोषान म्हणा लागलो हांव दिता जेजू हांव सगळें दिता म्हणा लागलोय बेजार फाटी गेलो न्ही गे आज आमी 10-20-30% मात्र दिला आमी सर्वस्व दिवना कित्याक आमी दिवना आनी कोणाक दिला म्हणल्यार आमी मुखार पळया तुम्ही संबंधात आसात फ्रेंडशिपात आसात म्हण चिंत्या तर एखादो तुका एक गर्लफ्रेंड आसा ते हांव सवाल विचारना हांगा आमची तितली वेस्टर्न सोसायटी न्ही जाय जाल्यार बरें सतत म्हणून हात उखलूंक आनी एखादो आवय बापा आयल्यार प्रॉब्लेम आसतलें त्या देखून तुम्ही रिलेशनशिपात आसा की तुका गर्लफ्रेंड आसा की तुका बॉयफ्रेंड आसा की म्हण हांव विचारना जस्ट इमॅजीन करया गर्लफ्रेंड आसा म्हण चिंत्या त्या गर्लफ्रेंडान तुका 100% कंट्रोल केल्यार ते 100% कंट्रोलार रावंक तूं तयार आसाय की आसा तुका बायलेन गोवाक 100% तुवें हांवें सांगिल्ल्या परीन जायचें म्हळ्यार तुमी तयार आसा ते जायतीं जाणां कावन्सिलिंगा येताना म्हणटात ताणें सांगिल्ल्या परीन करीचें म्हणटा फादर म्हाका म्हजें फ्रिडम ना की ताच्या मुखार सांगाना इंडिविज्युअल येताना मात हांवें केदाळाय दोगांक सांगात हाडचें ना कित्याक म्हळ्यार ताणी तें कितें कितें सांगचें नाका पोटी मारचें नाकात म्हणून एक एकल्याक बसोवचें ये और एकलें म्हणा लागली दोगांक धाडूंक गी दोगांक धाडनाका बे एकलो तें चापलान बसून मागोवन दी आनी हे येवन हांगा बसोवन दी म्हणून सांगलें ते म्हणटात 100% कंट्रोल दवरून पळयता फादर म्हाका कांयच फ्रिडम ना हाचो अर्थ म्हाका 100% कंट्रोल नाका हांव तें जाय तेजो गोवान बायलेक 100% थोडे कडेन करूंक पळयतात ती म्हणटात ना म्हाका जायना फादर तें करूंक गोवाक बायले वयर 100% कंट्रोल करूंक पळयला बायल आयकना बायलेन गोवा वयर 100% कंट्रोल करूंक पळयला गोवा आयकना गर्लफ्रेंडान बॉयफ्रेंडा वयर 100% कंट्रोल करूंक पळयल्यार बागवोच्या तितलें बागवो वता एकल्याक म्हळें की गर्लफ्रेंडान तूं म्हजो मोग करशी जाल्यार फाल्यां जावन बिडी ओडिनाका जायत दुसरे दीस सिगरेट व्हरून आयलो ते म्हणा लागलें फाल्यां जावन सिगरेट ओडिनाका जायत हांव तुजो मोग करता आनी तेचे थोडे वायट संवय इल्ले बियर पिवचे आसले गे तूं म्हजो मोग करता जाल्यार फाल्यां जावन ती बियर सोडूंक तयार आसाय की जायत हांव तुज्या खातीर सोडटा म्हणा लागलो मागीर बियर पिलें मागीर म्हणा इल्लें वायन पिलें बरें म्हण दुसरे वायन पिवंक सुरू जालो गर्लफ्रेंडा म्हळें की म्हजो मोग करता जाल्यार वायन पिवंक तयार आसाय की वायन सोडूंक तयार आसाय की वय हांव वायन सोडूंक तयार आसा आनी उपरांत इल्ले तेंप उपरांत गर्लफ्रेंडान विचारलें खंय आनी म्हजे खातीर कितें सक्कडी सोडूंक तयार आसाय तुका तूं सोडूंक तयार आसा म्हणा लागलो थोडे फावटी आमी वायट जावन पयसो सोडूंक तयार नाव त्या देखून थाक तुका जाल्यार सोडटा पूण म्हजे वायट संवयो सोडूंक हांव तयार ना त्या देखून आवय बापायन कंट्रोल करचें भुरग्यांक नाका न्ही ह्या देखून आमचे सगळ्यांचे आटेविटे फादर आयकनात फादर खंय तुमी वचा हांव खंयच्या फंक्शनाक वचोन थंय दोगां तेगा जाणां येवन बसोन सांगचें तें सांगचें म्हाका ती संवयर पडल्या देखून म्हाका कांय हिरार जायना म्हाकाय थोडे पटी ह्या रेतीर आनी इल्लो स्टाफ जाय पडटा न्ही ताणें सांगिल्लें देखून म्हाका इल्लो रेतीर स्टाफ जाय पडटा आनी हांव कुशेन म्हणटा मागया तांच्या खातीर खंय गेल्यार बरें नथींग रॉंग तुमी तेसे येवन सांगिल्लें देखून कांय हें ना कळटा आनी तांचे खातीर आमी मागता आतां हांवें लक्ष ऐकलो म्हणून म्हज्या पुता खातीर जायत मागया पूण तुजें आतां आयकोंक टायम ना कित्याक म्हळ्यार रेतीर हांगा म्हाका सक्रामेंत आस्तिता काडूंक वचलो त्या देखून मागीर जाता आयकोन देर नो प्रॉब्लेम आयकय आनी पूण आवय बापायक भुरग्यां वयर दाबाव घालूंक पळयलें जाल्यार भुरगीं आयकोंक तयार आसात की आसा ते खंय वेताय इल्लें ल्हान आसतना हांव येता भायर वचून येता खेळोन येता कोणा सांगता वेताय म्हज्या फ्रेंडा सांगत होता आनी इल्लें व्हड जाल्या उपरांत तुमी कोणा सांगता वेतात म्हण विचारल्यार कितले उपरांतात कोताय जायते 8th स्टँडर्ड नाका 4th 5th स्टँडर्डचे आज उपरांतात कित्याक म्हळ्यार तांकां ते आवय बापायचें मोल कळीत ना आवय बापायन कितलो सॅक्रिफायस केलो कळीत ना आवय बापाय आमकां कंट्रोल करतात म्हण ती चिंतात आनी त्या कंट्रोलांतल्यान भायर गेले जाल्यार आमी हुशार म्हण चिंतात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अविस्कालांत आसतना दाव्या म्हणसर म्हज्या खंयच्याय भुरग्यांनी एकच एक लव लेटर दिल्लें म्हाका कळीत ना आतां लव लेटर दिनात न्ही आतां मोबायलान सगळी चलता पूण म्हज्या टायमार एक सादारण 100 वर्सां पयलें लव लेटर दिवचें आसलें
आमचे इस्काल म्हळ्यार तितले एक बँगलोरचे इस्काल तितले व्हडले न्ही स्लम एरियांत आसले आनी त्या तातूंत खंयच्याय भुरग्यांनी एक लाव लेटर दिवन कितें एक भास दिवची जावंक नासलें कित्याक म्हळ्यार हांव पयलेंच इस्काल स्टार्ट जाता नंतर क्लासिकलाची व्हडा क्लासी वचोन कितें म्हजो उद्देश कितें आनी निर्धार घेवंक जाय तें सगळें सांगतालो आनी म्हणटालो 10व्या म्हणसर तुमी म्हज्या इस्कालांत आसच्या म्हणसर तुमचो निर्धार तुमी करूंक जायना जायतो निर्धार आमी करूंक जाय पडटा आनी तुमकां सांगता 15 वर्सां इस्कालांत आसतना एकच एक इन्सिडेंट हांवें म्हज्या जिवनान पळोवना खंयच्याय एका भुरग्यांनी लव लेटर दिवचें जावं दी कोणाक एक व्हॅलेंटायन डे लिपोन खंय दिल्यात कोणा भायर पूण आमच्या स्कुलाच्या कॅम्पसान जावं दी या त्या वणटीच्या देगेन जावं दी क्लासी भितर जावं दी एकच एक काले दितात व्हॅलेंटायन डेक काले दितात गुलाब दितात पोरेकली म्हणा लागली फादर म्हज्या धुवेक परवा 14 तारखेक मीस येवंक जायना फादर कित्याक व्हॅलेंटायन डे ना हांवें म्हळें तर परवा 12 तारखेक आमचे मीस आसा त्या दिसा नाटल्या 13 तारखेक मिसाक येवं दी म्हळ्यार 13 तारखेक आमी जिबेचें पेस्त आचरण करता ग्रोडटा लागीं तें येवं दी म्हण सांगलें कितें म्हणा लागली गो तें सिजन 10 तारखे जावन तो स्टार्ट फादर अय्यो देवा म्हाका व्हॅलेंटायन डे 14 म्हण सांगलें 10 तारखेक भयंकर रश फादर 14 तारखेक गुलाब मेळना तुका फादर तर आतां ते कस्टम आसा खाली हांवें म्हळें वय फादर मस्त आसा फादर थंय जायत्या म्हजें तूं थंय काम करता पुलांच्या तूं आनी थंय गुलाब कितले हाडले पावनान फादर म्हळ्यार थंयसर एक आमचें थंय आज कितलें वाडलां म्हळ्यार पूण हांव तुमकां सांगता त्या भुरग्यांक हांवें दिल्लो निर्धार उद्देश करेक्ट कळीत आसलो त्या देखून ती म्हाका केदाळा म्हणटाली आतां फादर वॉट यू केप्ट दॅट डिसिप्लीन वी रियली लव इट कित्याक आज आमी वर्त्या तरान बऱ्या बऱ्या हुद्द्याक गेले हांव बरें सिगप चडोवंक शकले हांव कित्याक वाटेर आमकां कसली आडकळ नासली 100% वी यूज्ड टू गिव फॉर आवर स्टडीज पळया 100% वी गिव पूण आज आमच्या भुरग्यांक हांवें बाबायन सांगलें आयकोंक नाका कित्याक ते म्हणटात तूं म्हाका कित्याक कंट्रोल करताय टोटल कंट्रोल तुका कित्याक म्हण जाय ते उपराडटा तुमी तुमच्या भुरग्यां विशयान आज कंप्लेंट करचें इतल्यान आमचे भुरगे आयकनात म्हळ्यार म्हजे भुरगे म्हजो कंट्रोलार नात हांवें कंट्रोल करचें तांकां खुशी ना तितलें न्हय तुमी सांगचें तितलें न्हय म्हजे भुरगे म्हाका आयकनात म्हळ्यार म्हज्या कंट्रोलार ती नात पूण तांचो उद्देश बऱ्या तरान तांकां शिकया कित्याक भुरगे ल्हान आसतना ताणें घेवचे निर्धार परफेक्ट आसनात त्या देखून आमी ताका निर्धार करूंक कुमो करता आसतना थोडो कंट्रोल घालीचे पडटा थोडो न्ही जायतो कंट्रोल घालीचे पडटा आनी कंट्रोल घालता आसतना तो दाबाव म्हण चिंतचे न्ही पितेय जावन जियेत आसतना जिणी बरी जाता अपुरबायची जाता त्या देखून हा टोटल कंट्रोल थोडो फाटी आमी आमकांच विचारता आमच्या आवय बापायक जाय ते दुर्सताव थाणें कितें तिणें कितें म्हाका कंट्रोल करचें ह्या वेळार थोडे फाटी कितें जाता बापायन इल्लें लूज दिलें जाल्यार आवय नाकात नाका एक ल्हानशें भुरगें आतां म्हाका दिसता LKGंत आसा तुका कोण मस्त लायक डॅडी मस्त लायक कित्याक अरे एक पुटी म्हाका आयस्क्रीम हाड दिता चॉकलेट हाड दिता 4 दांत दोळूच जडल्यात जाल्यार तें बरोबर ना आवयन वदाडीचें न्ही आवयन काडून दावचें डॅडी आयस्क्रीम हाड दिता चॉकलेट हाड दिता कितें तें बरें कितें तें वायट म्हण पळोवनच्या बदलाक भुरग्यांक हेंचेर रूच जाता भुरग्यांक कितें म्हाका लायक करता कोणा म्हणल्यार बरें तो असलो स्वार्थांत आमी जिवंक न्हय कंट्रोल आमी दवरी जाय आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरा मुखारसून व्हरोंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर हांवें म्हाका समर्पित करतना सगळें 100% हांवें दिवंक जाय हांवें म्हाका समोर जाय म्हज्या आशेक म्हज्या दावलतेक म्हज्या आपल्याच्या आशेक हांवें मरोंक जाय आनी तेन्ना हांव कोणाक आशेता जेजूक आशेता हांवें ताचे थंय मेल्यार मात्र हांवें जिवीत सोडयेत हांवें ह्या संवसाराक लागून जेवसारच्या हातांत मेलें जाल्यार हांव जेवसाचो गुलाम जाता जेजूच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जायचे तर ह्या संवसाराक हांवें मरत जाय ते ह्या जागान तिका सांगलें ह्या स्थितींत हांव जेजूक स्विकार केलें जाल्यार हांव जेजू बरी जायना म्हजें थंय आसलें तें नाका जालें कल्माश
म्हजे थंय आसले वायट संगत्यो ते सगळे हांवें काण नितळ जालो जाल्यार हांवें जेजूक स्विकार करतना म्हजें जिवीत जेजू बरें जाता, जेजू बरें जाता. 100% हांवें दिवंक जाल्यार जेजू बरें जाता. तर 100% कोणाक दिवंक जायना म्हण थोडे फावटी आमकां बगता. तर लॉर्डशीप जेजू सांगता आसतना आमी थोडे दवरन थोडे मात्र दिता म्हळ्यार तें जावचें ना. म्हाकाच हांव 100% जेजूक दिनातल्यार 50% जेजूक दिता आनी थोडे वायटाक सांबाळटा म्हळ्यार जाल्यार हांव वायटाचो गुलाम जाता. त्या वेळा वायटाचो गुलाम जाताना कोण म्हजो धनी जाता? धनी कोण जाता? जेवसार म्हजो धनी जाता. आनी एवढे जेवसाराक इल्लें बोट दिला तो सोडटाय? तो सोडिना. आमचो जेजू मोगाळ मोवाळ पूण तो नश्टी निश्ठूर जेवसार आमी चिक्कें बोट दिल्यार पुरो तो आमकांच ग्रासिता. कोणा कडेन बायबल आसा जाल्यार दुसरे पेद्रूचें पत्र दुसरो अध्याय 18वी ओळ काडा पळया. दुसरे पेद्रूचें पत्र दुसरो अध्याय 18वी ओळ. त्या शिवाय आमच्या समयाची आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि सानवाय तुमचे थंय सडा जाय. सडा जाय. ताका सौ महिमा आतां आनी सदांच काळ. ओके. ताचे पयलें दुसऱ्या पेद्रूच्या पयलें पेद्रूचें पत्र दुसरो अध्याय 18वी ओळ. पयलें पेद्रूचें पत्र दुसरो अध्याय 18वी ओळ. पळय आतां हांव वाचता. गुलामानो तुमच्या धनियाक मान मर्याद दिवन तुमी काळजाया. ते बरे आनी दयाळ आसल्यार मात्र न्हय ते निश्ठूर जाल्यार तुमी ताका भियोवन चला जाय. पळया एका वेळा तुमी तुमच्या धनियाक मान मर्याद दिवन तुमी काल जावंक जाय. तुमच्या धनियाक कोण तो धनी तुमी डिसायड करूंक जाय. ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? अधिपती कोण? व्हडल्यान सांगात हांविल्लो ते पडटा वचून म्हणजे कान सारकें आयकना. ह्या संवसाराचो अधिपती जेजू तूं म्हणटा ह्या संवसाराचो अधिपती जावन आसता तो जेवसार. कित्याक ताच्या नाटणेक तो वळख करता. हो संवसार तो चलयता. तर आमी एखाद्या वेळा ताचे गुलाम जाले जाल्यार जेवसाराचे गुलाम जाले जाल्यार आनी तो आमचो धनी जाल्यार ताका आमी काल जावंक जाय. पळय की न्ही? पळय की न्ही? धन्याक तुमी काल जावंक जाय. धन्याक हांवें काल जावंक जाय. आनी अशें म्हणटाना तो म्हणटा तुमी काल जावंक जाय. ते बरे या दयाळ आसल्यार मात्र न्हय ते निश्ठूर जाल्यार तुमी काल जावंक जाय. केन्ना तो तुमचो धनी जाता तेन्ना तुमी ताका काल जावंकूच जाय. तर आमी म्हजो धनी सोमी म्हणून एकूच पातकाक दिली जाल्यार हांव पातकांत आसतना म्हजो धनी कोण जाता? हांव पातकांत आसतना म्हजो धनी कोण जाता? जेवसार. हांव पातकांत आसतना जेजू म्हजो धनी जाता की? पातकांत हांव रावो न्हू. जेजू तूं म्हजो धनी जा म्हळ्यार तो आयकताय. आनी तर हांव पातकांत आसतना जेवसार म्हजो धनी जाल्यार हांव तसो साकर जाता आसतना कोणाचो अधिकार म्हजे थंय चलता? जेवसाराचो अधिकार म्हजे थंय चलता. त्या देखून आमी जायते पटी जेजू म्हजो धनी म्हणून वोंटान म्हणटा पूण एकूच पातकांत आसा जाल्यार आमी खंडीत जावन जेजू सांगता आसोंक जायना. आनी त्या खातीर कितल्या आमी पर्संटेज दिल्या म्हण आमी पळयना. पातकांत तूं आसतना जेजू सांगता तुवें रावोंक जायना. तर पातकाची कूस आमी सोडून संपूर्ण तरान जेजू थंय एक जाल्यार मात्र जेजू म्हजो धनी म्हणून आमी सांगोंक जाता. तर ह्या वेळार कितल्या जाणांक जेजू म्हजो खरो धनी म्हूण सांगोंक धैर्य आसा? हात उखला पळया. खरो धनी आज सकयल गेला.
कितल्या जाणां थंय पातक ना बळे ते हात उखला कितल्या जाणां थंय पातक ना ते हात उखला तर कोणा सांगात वयर वचोना तुम्ही पातकांत आसतना तुम्ही कसे जेजू जेजू तुमचो धनी म्हण सांगतात हांव कसो जेजू म्हजो धनी म्हण सांगू सुमार जाणांनी उरकुल्लो न्ही तुमी आतां फातकांत हांव आसा हेच प्रॉब्लेम हे आमचे प्रॉब्लेम फातकांत हांव आसा जेजू म्हजो धनी म्हणटा हांव सांगता जेवण सार ताळयो पेटोवन म्हणटा येस हेंच म्हाका जाय आहलें हेंच म्हाका जाय आहलें तुमी कितलीं जाणां पातकाचे गुलाम जाल्यात तें पयलें पळया म्हाका जनो आनी तुमी म्हणूंक म्हणा हांव इल्लो पातकांत आसा जांग पुरो तें एडिक्शन जांग पुरो वायटा सांपडल्यात जांग पुरो नाका जाल्लें आसलील आमी पळयता जांग पुरो आमी हेरांचे खबरो करता जांग पुरो मेळिल्ल्याक आमी पटी मारता तर म्हाका जनो कितल्या जाणां थंय वायट आसा ते भायर काडटा आसतना तो आमकां वोंड धरता कितलीं जाणां आमी असल्या अवगुणांत आसा त्या दळा हांवें आनी तुवें जेजू म्हजो धनी म्हणोंक जायना धनी म्हणोंक जायना कित्याक म्हण हांव तुमकां दाखोवन दिता तर म्हाका जनो तसले अवगुणांतले आमी कोणी आसा जाल्यार जेजू म्हजो धनी म्हणोन आमी आतां अरे देवा इतलें ल्हान जावन इतलो व्हड जाल्या आनी म्हजो जेजू धनी नासतना हांव कोणाचो पूण आतां तुमकां सवाल घालतात कित्याक म्हळ्यार हांव जेजूचो म्हूण आसा इतलो दीस आनी कितें आसा वय आमचें तें नाकली आनी असली भायर आमी असली पण दाखयता भितर नाकली जावन आसा त्या देखून म्हाका न्हू कोणूय तो मनीस आपणा थंय कितेंच अवगुण आसो न्हू पातक आसो न्हू जेजू म्हजो जाल्यार ताका विकृत करता तो विकृत करता कित्याक पातकांत आसतना जेजू म्हजो धनी म्हणोंक जायना हांव पातकांत जियेता तर जेजूक धनी म्हणोंक हांव लायक न्ही तर लॉर्डशीप कशें दिवचें जेजूक लॉर्डशीप कशें दिवचें तुज्या म्हज्या जिवनांत हांवें लॉर्डशीप कशें दिवचें जेजू म्हजो धनी म्हणा हांवें कशें ताका हांव संपूर्ण तरान 100% हांव तुजो जेजू आनी हांव कोणाचोय न्ही म्हूण सांगत जाय तर म्हजें थंय एकच एक पातक नासतना रावूं जाय अवगुण नासतना रावूं जाय आनी पातक नासतना रावोंक जाता जाल्ल्या देखून जेजू म्हजो धनी कर घेवच्याक तसलो निशेव आनी तसलो निर्धार आमी कर्ण घेवंक जाय कोणी जावं दी म्हाका जनो पात्राप जावं दी बिस्प जावं दी बाप साहेब जावं दी लायक जावं दी ताणें सोमी म्हजो धनी ही इज माय लॉर्ड एंड आय एम माय लॉर्डशीप इज इन हिम म्हण चिंतलें जाल्यार ताणें पातकांत जियोंक जायना पातकांत आसतना हांव जेजू म्हजो धनी रे पातकांत हांव कोणाचो गुलाम जावन आसा ताचे थंय म्हजें साखरपण आसा आनी तो म्हजो धनी जावन आसा तर पातक कोणाचें पातक कोणाचें कोणाचो नेवचें जेवसाराचो नेवचें तें आमी त्या पातकांत आसतना आमी जेजूचो म्हणोंक जायना जेजू आमचो धनी म्हण जायना ताचें धनी म्हण आमच्या थंय सोलोंक पुरो पूण आमी ताका लायक न्ही त्या देखून म्हज्या भावनांनी बेडनो हांव कोणाचो गुलाम जावन आसा ताका म्हजें धनीपण दिता ताका म्हजें धनीपण दिता जेवसराक धनीपण केंचेचो गुलाम जावन आसा तातूंत हांव दिवन आसा रोमाकारां बरयलें पत्र 6 अध्याय लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 16 6 अध्याय 16व्या वळींत तुमकां कळीत जाता कितें तें म्हणा पळय 6 अध्याय वर्स 16 कोणा तें आसा जाल्यार वाचा वर्स 16 रोमाकारां बरयलें पत्र चॅप्टर 6 वर्स 16 कोण एकल्यान काल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी काबूल जातात जाल्यार ताची तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणान तुवें गुलाम मोन हाडटल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवंत करतल्या विधेयपणाचे पळया इतल्या बरोबरची उतरां दी कोण एकल्यान काल जावन
ताची गुलाम साकरी करूंक तुम्ही काबूल जातात जाल्यार ताचे तुम्ही गुलाम जातात म्हूण तुम्ही नेणात तुवें गुलाम मोन हाडटल्या पातकाचे जावंक बरो ह्या नितीवंतपण करच्या ह्या नितीवंत करतल्या विधेयपणाचे जावंक बरो आतां आमी गुलाम पातकाचे जाल्यार जेवसार आमचो धनी आमी म्हूण लेखून घेवंक जाय मात्र न्ही तो आमचो धनी जाता कोण एकल्याक गुलाम जावंक जाय तर तो सदांच त्या पातकांत जियोन आसता पोर्नोग्राफीचे गुलाम तुम्ही जावन आसा जावंक बरो अश्लील जायते पळोवन त्या अश्लीलांत परत परत गुमसार जावन परत तातूंत वता आसतना आमी पोर्नोग्राफीचे गुलाम जाता एडिक्शन आमी सोरो पिवचे ह्या तातूंत बेबदेपणाचे गुलाम जाले जाल्यार था गुलामपणांत आमी जेवसाराक आमचो धनीकर घेता त्याच प्रमाणे जेजूक न्हय sin leads us to death Jesus leads to righteousness असो अर्थ दितलो पातक आमकां मरणाक पाव करता आणि विधेयपण जेजू सांगता आमचे सांगतपण आमकां बऱ्या निती करताच्या जिवनाक आमकां पाव करता तर मगाच्यानो एवढे यूथ रिट्रीट आमच्या पोट्टांत आसली आणि यूथ रिट्रीट चलता आसतना कितें जालें तुमकां सांगता जायते यूथ येतात मस्त जाण येतात एक सादारण एक 7,500 यूथ त्या वर्सा आसले हांव आसतना त्या पैकी आमी रात्रीचे की आमकां सर्वेलन्स काडूंक आसता आनी ह्या युथांक डॉमेट्री दिल्ली डॉमेट्री दिता आसतना तातूंत एक लायट आसता 0 वोल्ट म्हण आसता आमच्या घरांनी थोड्यांक ह्या दिसांनी बेन दिसतना 0 वोल्ट घालतात हांव 0 वोल्ट घालून न्हिदता फादर जाल्यार माका बेन दिसता फादर आतां पळय कितें जालें म्हण हो 0 वोल्ट घालनासलो सगळे न्हिदोन थोडे गोरोवन आसले आवाज येतालो पूण एकल्यान बॅगांत एक 4 बाटल्या हाडिल्ली सोरो भिवंक ना दिवाना गेल्यार सोरो भिवंक ना आनी हळटार या 0 वोल्टांत सदां दिसना गैरें दिसता हांव तेणें वेता आसतना वोल्टार उठोन पाकून बाटली काडटा टाक्का एक गोट मारलो ताकिला शॉट म्हणटाले आमी तशें टाक्का एक मारलो आनी गोंयांत तुमी गेले जाल्यार फादर एक टाकिला शॉट मारलो ते उलयतात बिंदास उलयतात ते आमी आसले ना म्हणनात ते हांव पियेला जाल्यार पियेला म्हणटा पियना जाल्यार पियना म्हणटात आमचे मात तडफुडें ना 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 काल एकलो म्हज्या बायकार आत्ता केला लागलो आनी हांव येता म्हणा लागलो जायत म्हळें बसतना ताचे पाय वयर सकयल जाले हांव म्हळें घट बस ना 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 कांय ना म्हणालो पियेलाय ना 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 पियना पियना म्हणशी जाल्यार देव येता म्हळें वय वय पियला न्ही म्हळ्यार ताका एक ड्रॉप मेळटा न्ही ओके आसले आसल सांग ओके आतां वो लो घाल टाक्का पियलो आनी वचून दितलो एक 2 दीस उपरांत आमी वचून डिरेक्टराक सांगलें डिरेक्टर म्हणा लागलो काडीचे तर म्हणा लागलो मागीर थंय रावलें 2 दीस उपरांत पळयतना तो परबळ आनी 4 जाणांक आयला म्हूण दिसता तो परबळ वेगळी येता न्ही ते आदोगून तेय ताचे ओट्टू जाल्यात आनी एक दीस राती हांव येता आसतना बुधवार रात त्या दीस कुमसाराणें जाल्यार 4 जाण टाका 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 मारतात राती ह्या मनशाक कालें जालें म्हण गोत्तो ना तो सिकेर पडलो ताका आस्पत्रेंत गेलो उपरांत न्यूज आयलो की ताची परिस्थिती बारीक गंभीर आसा मरणातणीर आसा म्हण आतां हे 4 जाण रातीर पियेल्यात म्हळ्यार हांकां खांब फुटली अय्यो देवा हे कांबोन म्हळ्यार बरी थंय एकलो कावन्सिलर आसलो तो लेप आसा लायक ताचे लागीं वचून म्हणा लागले आमी पियेल्या कालो आमकां कितें जाता म्हण गोत्तो ना अय्यो देवा आनी थंय मागण्याचो म्हणीचो म्हणा ये छापला व्हरून गेलो सगळ्यांत ताच्या मुखार म्हणा लागलो दिबी गेला आनी तस म्हाका जेजू कडेन बगसाणें म्हाका आनी वचून परसून कुमसार जाया आनी कुमसार जालें दुसरे दीस सकाळीच्या आराधना वेळार हे 4 जाण 4 बाटले काडून आनी मुखार दवरून म्हणा लागले आनी आमी सोरो आपुना आनी आमी सोरो आपुना पळय धैर्य ते धैर्य आमी सोडटा येतोळ आमी गुलाम जावन आसले आनी मुखार आमकां तें नाका येतोळ गुलाम जावन आसतना जावचो धनी जावन जेवसार केन्ना ताणी तें सोडलें ते जाणा मात्र ताणी जेजू सांगा ते एक जावंक जाता त्या देखून आमी जायते बडी चिंता आमी पातकांत आसतनाय देवा जेजू आमचो धनी आनी आमी ताचे साकर म्हण चिंतल्यार जायना मोगाच्या भावनाने बेडीनो पातकांत जावन आमी मेकळे जावंक जाय आनी आमी पातकांत बुडटना जेजू आमचो धनी म्हण आमकां तो जेवसार थोडेपडी नागयता आनी तें तुमी पात्योवंक जायना इल्ले पातकांत आसल्यार आमी जाय आतां पळया परने सोल्ल्याक या आतां हांव आनी येव कोणाचें उतर आयकोवचें म्हणसर ती बऱ्या संतोशान आसली
कोणाचे उतर ऐकूचे म्हणसर हा देवाचे उतर ऐकूचे म्हणतो समतोस कोणाचे उतर ताणे ऐकले आणि त्यांच्या जीवनात लज नालिसे आणि बगली कोणाचे जेवण सारचे कोणा मारी पात सोरपा मारी पात सोरप पळय कितलो शातुरो आणि कितें कर लागलो ये आपे लागलो तो गांगी आपे लागलो ते दाळा ये वेक आतां हांवचे उतर आयकोना आतां हांव वगेत रावलो म्हण दिसता थोडे बडे आमच्या आतां हांव वगेत रावल्यार ये वेन खंय घेवचे चान्स आसा त्या तुका बरें करून उलया मोगान उलया जायते बडे रेतेरेन गोंयकार येता आसतना ते म्हणटाले फादर म्हजी सूख फादर हांव इल्लो म्हज्या बिजनसांत तो एक जालो फादर म्हज्या बायलेक टायम दिवना फादर तें देखून आतां म्हाका कळटा फादर खंय गितीसीन कोणें उलयल्लो ताळो आयकलो म्हण दिसता फादर वय म्हज्या भावनाने बेडीनो जायते बडे आमच्या जिवनांत आमी हेरांक जायते वेळ दिन हांव त्या देखून आमी वाट सुची आसा हांगा येव आयकता जेवण सरान तिका जस्ट नाडले मात्र नाडले आतां हांव आयलो सांगत आयली फळ केलें 8 वरां फळ केल्ल्या उपरांत जेवण सर आसलो थंय देवान विचारता आदाव तूं खंय आसाय म्हणटना जेवण सरान सांगलें की हांगा आसा म्हूण सांग म्हळें कित्याक आसलोय संत मोगाचें न्हू फस्टाक मात्र जेवण सर नाडूंक मागीर तो ना मागीर उत्तर दिचे देवाक आदाव काय आसाय हांव लिपन आसा कित्याक हांव नाकडो आसा आय एम नेकेड कोणें सांगलें तुका तुवें 8 वरलें फळ केलें वय हांवें केलें हेवें दिलें अशें कित्याक केलें तुवें म्हणटा देव अशें कित्याक केलें तुवें त्या वेळार ताका जबाब देंक जेवण सार ना नाडूंक मात्र आयलो म्हाज्या भावनाडे बेडीनो आमच्या जिवनांत जायते बडे अशेंच जावचें जायते तरणाटे येतात भुरगे येतात आनी म्हणटात फादर म्हज्या जिवनांत अशें कित्याक घडलें म्हण कोत्तना पद बरेकलो तरणाटो म्हणा लागलो सेकंड PUC आसा आतां पयसल्या गांवचो आनी येवन ताच्या आवयन बापायन ताका मास्टर सांगता ताका धाडलें म्हाका कितें दिताले फादर फ्री दिताले फादर फ्री दिताले कोणा कडेन बिस्लेरी बॉटल आसा गे उदकाची हांगा ओके बिस्लेरी बॉटल गुड ड्यू म्हण आसा न्ही गे आंतू कित्या हां आंतू उदक आसा हे उदक इल्ले वेळांत आमी काडटले चटणी करून खांड उडयतले हेणे तेणे त्या देखून जायते बाटले हेणे तेणे पडिल्ले पडटा पूण सोऱ्याची बाटली अशी दिसता गी पोर एक दीस हांव गोंयांत गेल्लो अशें पळयतना मोग आसो दी म्हण एक बाटली पळयचे मोगाचे न्हू कोली एक डिजायन ताची ताच्या भितर कितें आसा म्हणून कळनातल्यार अशें आसलें तर खांड उडोवचें आसा अट्रॅक्ट करता धांवो आडयत म्हूण बघता तशें आसा आज आमचे सोऱ्याचे बाटले कितले अट्रॅक्टीव दिसतात अशें दिसल्यार कोणी सोरो पियेवचो नातुल्लो गे म्हणून म्हाका दिसता हे उदक पिवंक केन्ना ताण लागता आनी लिपी येतात पूण सोरो आंतू घाल्यार थोड्यांक एडिक्शन जाले उपरांत ती बाटली खुशी जाता पूण आज पळय आमचे सोऱ्याचे बाटल्यो कितले अट्रॅक्टीव आसात आनी ते सोऱ्याचे बाटल्यो सोरो खाली जाले उपरांत आमी कितें करता बरें करना ड्रावरान थोडो जाण आसा ते पियेनातले फादर एका कलरान हो सोरो पियेतालो फादर एका कलर असो सोरो पियेतालो फादर देवा बाडार गाय जेवण सार नाडटा म्हणजे हाकाच त्या देखून हो जेवण साराक तो अधिकार न्ही मोगाचे न्हू तुवें तुजो अधिकार जावंक आसा जेजूक तुवें दिवंक आसा तातूंत तरणाटो म्हणा लागलो फादर पयले 2-3 पुटी म्हाका फ्री दिले फादर पयशे खंय नॉन मेळ्ळे रे म्हळ्यार फ्री दिले फादर पयले 2-3 पटी जेवण सार पळय कसो पयले दिता मागीर तुका घेता संपूर्ण तरान तुका तो खापचे करता आनी संपूर्ण तरान तो तुजो धनी जाता पटकान तुका लोळयता जावंक बरो ते एडिक्शन जावंक बरो अनहोली रिलेशनशीप जावंक बरो ते फोनोग्राफी जावंक बरो दुसरे कसलेय एडिक्शन जावंक बरो रांचे खबरो उलोवचे जावंक बरो मेळिल्ले पोटी मारचे हर एक कोट्यापणांत जेवण सार तुजो अधिकार घेता तर मोगाच्या भावनाने बेड्यांनी आमी आमच्या जिवनांत गलातकारान बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 20वी वळू हांव न्हय जियेता संपाल म्हणटा कोण म्हणजे थंय जियेता क्रिस्त म्हणजे इट इज नॉट आय हू लिव बट क्राइस्ट माय लॉर्ड लिव्स इन मी म्हळ्या क्राइस्ट माय लॉर्ड म्हजो धनी माय लॉर्डशिप इज इन हिम हांव न्हय
तितलो संपूर्ण नितळ जाल्लो सांत पावलो सांगूंक शकता तर तुजे ते तोची जाय मोगाच्या न्हू आज आमी जायते जाण आमच्या तोंडांत नाका जाल्ले उतरां उलयता नाका जाल्ले एफ वर्ड कितले उलयता आमी तुमकां कळीत आसा हो बायला गांवचे आयली जाल्यार तांच्या तोंडांत आमी आसा म्हण सयत पळय मागीर म्हणटात सॉरी फादर आय डिडंट नो मोगाचे न्हू एकेदळे एका ह्या जागान वायट शब्द उलयल्लो तुमकां बरें लागना तर तुमी तो उलोवंक नजो एक ह्या जाग आलदार जावन वायट शब्द उलयलो तुमी कितले ताच्या विशयांत वचोन गॉसिप करतात कितें सक्कडी सांगतात तर तुका कोणें हक्क दिला तूंय जावन आसाय ते देवाचे भुरगे आनी भुरगो हांव जावन आसा तो देवाचो भुरगे आनी भुरगो एकेदो वेळा हांव म्हज्या जिवनांत वायट उलयता तर म्हजो अधिकार हो जवसार घेता आनी हांव तसो साकोर जाता त्याच प्रमाणे आमी हेरांचो साकोर जाता आसतना कोण आमचो धनी म्हण पळोवन घेयसय आमची उतरां बरीं आसा जाय मोगाचे न्हू आमी मेळिल्ल्या बरी कितेंय फाऊल लँग्वेज यूज करची न्हय फाऊल लँग्वेज यूज करतना ती प्लेजरेटिव्ह लँग्वेज यूज करतना जायते बडी त्या चॅटिंगांत आसतना आमकां इल्लो वेळ मागण्या करचूंक नाका आज कितें म्हणटात भुरगीं मम्मा मागणें शॉर्ट करूं जाय कंप्लेंट फादर सी प्रे हॅव व्हेरी लॉंग प्रेयर्स इन द इवनिंग आय डोंट लायक इट उरलें तुका सगळें लॉंग जाता न्ही गे गव्हर्मेंटान कंट्रोल केलें नासलें जाल्यार 10 वरांक 10:30 वरांक म्युजीक ऑफ कर म्हण घालना नासलें जाल्यार आज सगळी रात घालती घरांनी त्या देखून थोडीं जाणां फंक्शनां करता कित्याक म्हणटात आमकां 2 वरां म्हणसो नासूंक नासा पळया कोणाक एक 15 मिनटां बसून बायबल वाच म्हण सांग तूं तें आमकां नाका दॅट इज नॉट पॉसिबल तर तुजो धनी कोण तूं कोणाचो साकोर पळय तुजो धनी कोण ना ते एंटरटेनमेंट वाय कांट यू हॅव दिस एंटरटेनमेंट कित्याक ते एंटरटेनमेंट नातू ना कित्याक तुजो धनी जावन आसा जेवसार तूं तसो साकोर आनी ताणें सांगिल्ल्या बरी तूं नाचताय ताणें सांगिल्ल्या बरी करताय तुज्या फातकाच्या खोणात आसताय म्हज्या भावनान वेळीनो आमी जायते बरें आमी चिंतूंक जाय क्रिस्तांवपण म्हळ्यार तें न्हय मेळयल्या सलाम घालून मेळयल्या वायटाक आमी सांपडोंक न्हय क्रिस्तांवपण म्हळ्यार म्हाका रूच आसा म्हज्या पवित्र बायबलाची म्हाका रूच आसा म्हज्या जेजूची म्हाका रूच आसा जाय रूच दी म्हाका सोम्या म्हणटा आमी सगळो ह्या जाग्यांनी तसलें बरेंपण घेवच्याक आमी सोम्या तें एक सोम्या सांग पुराय तोळ आमी तसलो अधिकार दिला म्हाका भावनांनी म्हणून हांव वायटाक आमी अधिकार दिला वायटान आमी सांपडल्या वायटान आमी एक जाल्या तर आज माग तुझे दोन्ही हात काण तुझ्या काळजा वयतो म्हजो अधिकार हांवें कोणाक दिला कोण म्हजो धनी आनी फातकांत असो हांव जेजू म्हजो धनी म्हणाल्यार तो धनीक फातकांत हांव आसतना म्हजो धनी हांव साथ दिना हळटार उबे रावात काळजा वयत तुमचे हात दवरात म्हज्या भावनान पिडेन सांग पुरो आमी अधिकार दिला सांग पुरो आमी फातकांत आसो न्ही नाटक करनासा जेजू म्हजो धनी म्हणटा फातकांत आसतना ही कॅनॉट बी युअर लॉर्ड यू कॅनॉट बी अ सर्वंट यू आर द स्लेव ऑफ द डिमन सॅटन कित्याक आमी फातकांत आसतना आमी जेवसाराचे स्लेव गुलाम जाता म्हज्या भाव भयणीनो माग जेजू कडेन माग जेजू मोल्ड मी म्हजें सगळें जीवन परिवर्तन कर सोम्या सांग बरो हांवें दिला एडिक्शनांत हांवें म्हजो अधिकार त्या जेवसाराक दिला सांग बरो कोडेपणान सांग बरो अनहोली रॉंग रिलेशनशीप सांग बरो नाका जाल्ल्या फातकांत सांग बरो त्या प्रद्वारपणांत सांग बरो पटीमान हेरांचे अपराध मांडून हेरांचे सत्यानाश करणं हेरांचे वयर आपल्याची आशा आपल्याची वायट दोळे देश लैंगिकपणाचे दोळे त्याच प्रमाणे तुका हांवें वेळ दिवंक ना ह्या संवसाराच्या कुशलाक गम्मताक हांवें वेळ दिला जेजो ओ जेजो मोल्ड मी शेप मी म्हणजे ते असले वायट खाण उडोवचे खातीर म्हज्या भावनांनी म्हणिनो सांग बरो त्याच फेसबुकार एक जावन नाका जाल्लें रिलेशनशीप बिल्डअप करचे तातूंत तो मेतेर जावचे म्हज्या न्हू एकामेका अविधेय ना अविधेय वटी मारना आपा लिपा म्हणल्यार बरी नाका जाल्लें केन्यांचे रिलेशनशीप बिल्डअप करचे सांग बरो पयशांचो धंदो सांग बरो नाका जाल्लें वायटांत आमी पळचे त्या आपल्या शासन त्या पयशां खातीर कितेंय करचे फक्का लिपोवन दवरची कुंगसारां घेता कुंगसारान म्हाका म्हजे पातक वळखून घेवंक नाका कोणाचो गुलाम तो जावन आसा त्या जेवसाचो गुलाम तुजो धनी कसो समी जाता
तू पदकात असताना तू पदकात नितळ जायनाच्या वेळार तुझ्या खुपसारांत तू तुझे पातक तू वळखा नाही काउन्सिलिंग वेतना तुका सांगूंक नाका ना हांवें करूं ना हांवें करूं ना हांवें करूं ना म्हणटाय लेट करताय जोसराक आनी ती सर्तीक पावर तो दिताय मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जीवनांत धनी जावन आसा स्वामी तर पदकांत आमी जियोंक जायना पदकांत मेकळें जायचंय एखादो पदकाचो गुलाम तो जावन आसा तर जेजू तुजो धनी जावन जियोंक जायना पदकान जेजू जियोंक साध्य ना त्या देखून तो तुजो अधिकार तुजो धनी जावन आसा जेवसार ताचो अधिकार मोडोक तुका मेळिल्लो अवकाश आराधना वेळार सांग जेजूक वय जेजू तुजो धनी म्हणा तू म्हजो धनी म्हणा हांव पदकांत आसा आनी तुका विक्रीत केला त्या विक्रीत केले जुदासान मात्र न्हय नेगार केले पेत्रून मात्र न्हय हर एका घडी हांव विक्रीत करनासा हर एका घडी हांव तुका नेगार करनासा सम्या म्हाका सांबाळ सम्या म्हाका घोट कर सम्या म्हाका नितळ कर जेजो मोल्ड माय लायफ म्हजें जीवन परिवर्तन जावं दी म्हज्या जिवनांत जायते बरेपण जावं दी सम्या त्या पदकाक दिलो अधिकार त्या सैतानाक दिलो अधिकार सैतान म्हज्या जिवनांत धनी म्हूण मानून घेतलो सगळे धनी पड सगळ्यांक उमटून घालूंक सम्या म्हाका आदार दी हालेलुया हालेलुया दोनी हात वयर करून हालेलुया 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 मगच्या भावनार बिडा दिंबेर पडया समर्पण करया संपूर्ण तरान हे देवाडा म्हळ्यार गीत गायता आसतना तुझे समर्पण जेजूक दे 100% दी जांगूर आमी चुकल्या जांगूर आमी आमचो अधिकार जेजूक दिला म्हणून पोटी मारन आसा पण कितें जावन आसा जेजूक नागयता करिनाका मगेच्या भावा आनी भयणी कित्याक जेजूक सगळें कळीत आसा तो तुका आनी म्हाका आपयता हे म्हजें तें जेजू म्हजें तें आनी हांव ताचें तें सदांच जियेत आसतना जेजू म्हजो धनी जावन आसा पातकाक हांव कांड पातक हांव कांड उडयतलो एक निर्धार घे कितल्या दिसां भितर हांव संपूर्ण 100% जेजूक दितालो निर्धार घेनासतना वचनाका निर्धार तुवें घेतलो जाल्यार खंडीत जावं जातालो हांवें सांगलें उद्देश म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांगलो 10व्या क्लासीन म्हजो कसलेंय तसलें वायट करूंक ना तांणी करूंक ना सगळीं क्रिस्तांवांची न्हय जायतीं इतर धर्माची पूण मानून घेतलें कित्याक दॅट इज द लॉ आनी तशें आसतना पदकांत आमी जियोन जेजू आमचो धनी म्हळ्यार जाल्यार आमी पडकी रे पातक नासतना जेजू तूं म्हजो धनी म्हळ्यार आमी ताचें साकर पातक नासता जियोंक प्रयत्न कर तू निर्धार कर एक टाइम बाउंड कर टाइम पीरियड दी आणि जेजू सांग जेजू म्हाका आदार दी घुमोवक दी तुज्या पयत्यांत धाडे त्या प्रमाणे हांवें जियो म्हाका पाव कर Idiavoda Sacramenta Sustang naman koruya Purvila Tyarupa Boga Navioriti Adarya Salvon Vecha Uskutvisya Bavartachi Bhaktivya Sasai Bapa Tasai Svuta Ullasani Stutiza Podvimahima Sastasasna Ekastara Hasita Tukadogancha Spirita Samasami Navartam Amen. हे देवा विजय संक्रमित काल तुझ्या कष्टां म्हणून उगडा तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडूनचो फळ सदां आमच्या थंय आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूं आमकां दयेन पाव कर जो जियेता आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससना Amen.
गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली बेटोंग समल्या पातका वळखता सम्या परता काकुळ तामची प्रार्थना अर्गा पाठयता आदार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता सोल्लासा गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली बेटोंग जमल्या मग छबा बेण देवा गारगा दिव्या देवाचो उपकार वाडूया मिसेचें बलिदान भोव पवित्रान जेजूस आमच्या काळजाचो आमच्या जिवनाचो धनी म्हणून वळखोवच्या पातक पयस करून एका काळजाची आनी एका मनाची जावच्याक पवित्राची ससाय मागून मिसेचें बलिदान आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावन आणि भयणीनो खरें जीवन मनशाक संतोष दिता सदा नितींत चलोवंक आदार दिता सम्यात एक जावंक आनी आमची बाचावी आपणावंक आमकां वर्ते हाते जावन आसा चीज आनी तेच जेजू सांगता एक जावन जियेत आसतना जेवसाचे विदोळीक संपडोवन नानंत तरांनी आमी आडचणेन आडकळेन संपडले जावंक पुरो पूण आमचो निर्धार आमी घेतलो तर जेजू सांगता एक जावन तसो आमच्या काळजाचो धनीकर घेवंक आमकां साध्य जाता तसलो निर्धार आमी घेवंक जाय कित्याक खरें क्रिस्तांव म्हण जिवन जियोंक म्हणून त्याच बावतिस्माद्वारे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरयल्ले जावन आसा आज मी वांजेलान पळयलें जाल्यार सोम्या थंय एक जावन जियोवच्याक वता उरपेन म्हणली जुदेव ना तरी अन्य धर्मान ते आसली तरी त्या वर्त्या काळजांत जेजूस म्हजो सोमी म्हूण ती मानून घेता आनी त्या द्वारे जेजू म्हणटा वस आनी तुवें आशिल्लें बरी जातालें आज आमी ह्या पूर्ण शेतान पाटी वता आसतना आमचो निर्धार जावंक जाय सोमीन तूं म्हजो धनी आनी हांव तसो साकोळ आनी केन्नाच हांव म्हज्या धनयाक विकृत करचो ना नेगार करचो ना फातकाचे वडण्यो आसत तरी त्या फातकाच्या वडण्यो वय जैत व्हरतलो म्हळ्यार एक व्हरतो निर्धार आमी घेवंक जाय आनी तसल्या निर्धाराक कुमो करूंक जेजू सदांच आमच्या संगत आसा म्हणून मनोभाव आमी घेवया आनी एका वेळा ताका आमच्या जिवनान संपूर्ण तरान आमी अधिकार दिवंक ना तर ह्या घडये आमची काळजां मनान नितळ करया मिसेच्या बलिदाना वर्त्यारी ते पात्र घेवंक आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनांचे दोन दोन हात सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता सर पददा देवा आमची काकूत करूं आमच्या पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत
महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या ईसा सर्वेस्परा देवा सर्वचाराया सर्वपिता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्रोता सौम्या देवा देवाचे शैली तो संसाराचे पापार्थायांची कापुत्र तो माफाच्या उच्चात बसताय आमचे मागणे मानून घे नित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता Reclose the poet, reclose the Ishwar, reclose the Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थना बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोन बघ्यान लोरे दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्त जगताचे कष्ट मरण सोचो महिमेन जावंक पावलो तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलो आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. सल्मांव उतर प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नीनी ताचें काळीज परक्या देवाशी वडलें आनी आपल्या बापय दाविदाचें काळीज आसलेले परी ताचें काळीज सर्वेस्परा सवें पुर्तें नातलें. ताणें सिदोनियांची देवी आस्टार्टेची आनी आम्मोनियांची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. साल्मावन जेरुजलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबांचे मुर्ती केमोशा खातीर आनी आम्मोनांचे मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजेस्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर्व विदेशी पत्नींकी तशेंच करून दिलें आनी तांणी आपल्या देवांक दुंप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर साल्मांवचेर रागार जालो कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटीं प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. सर्वेस्पर साल्मांवक प्रत्यक्ष जालो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आड व्हरलें. पूण साल्मावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान साल्मांवक म्हळें तुवें अशें केलें देखून
आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो, तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विसलेल्या शहरा जेरुजलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडोपकार. Servespora termusoi bodaska सदांसानी सगळ्यांक नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पोरा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पोरा, तर म्हजोय उगडास कर. हेर राष्ट्रांच्या लोकांसवे बरसून तांचे जिणयेची साल ताणें धरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पासांक पावलो. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पोरा, तर म्हजोय उगडास कर. आपल्या भुरग्यांक स्मारून ताणी भुतां देवसाराक भेटोवन दिली. देखून सर्वेस्पोर आपल्या लोकाचेर रागान पेटलो. आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पोरा, तर म्हजोय उगडास कर. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पोरा, तर म्हजोय उगडास कर. Degen ubi rabia. Alleluia, 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 Alleluia. देवान तुमचे थंय लायलेले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुवार्ता. महिमा तुका सौम्या.
जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोन प्रांत्याक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोंक जालें ना. ताच्या विशयान एका स्त्रियेन आयकतच ती भितर सवन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक जेवंसा लागलो. ती एक अनभवती जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांत्याची. आपल्या धुवेक लागलो जेवंसा धांवड जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोदोशी जावं दीत. भुरग्याचो उंडो कान सुण्याक उडोवचो समान न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी भुरग्यांनी उडयले उण्या कुडके मेजापनाक आसलेली सुणी घातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचयत तुज्या दुयेचो जेवंसा सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदोन आसलेली ती तिणें देखलें. तिचो जेवंसार सुटुल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. साम लोरेसाच्या वर्त्या मोगान भो अपरभयतरां पवित्रताय सोडूंक हांगा हजर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो मोगाळ भुरग्यानो, आमी ल्हान आसतना चड जावन भुरग्यांक तितली सवलत आयनातली, पूण घरांत गोड आनी नारळाची कांतली केदाळे आसताली पळय मो. हय, आनी कितें करताले भुरगीं सामान्य जावन हांव येणी बापय चड जावन आवय भायर आसतना तेदाळ पुलां आसतालीं या दुसरे कडेन काम आसतालें, नटी लावंक वेताली या भात बोडोंक वेताली. अशें आसता तांकां एक वटणी येताली इल्लें गोड आनी नारळ खावची. आनी घरा सांजेर येवन माय विचारतना गोड केलाय ना हांवें न्हय. पळय मो सामान्य जावन हांवें हें दिसान म्हळां तुमी मात न्हय अरे ऐकलें न्ही ना म्हणची सवय. उपरांत कितें जातालें मांडास करून दवरताले, मांडासाचे कुडक्या करून दवरताले आनी ताचे उपरांत तातलो अल्टार नाका नाका म्हळ्यार सांजेर माई सारता म्हळ्यार एक वटणी वचून एक कुडको लिपोवन खाया म्हूण सांजेर येवन विचारतना मांडास केला रे हांवें न्हय. उपरांत कितें एक ग्लास फुटलो तो कसो म्हणी कांड खंय पयस उडोवन ताचे कोणशी नातले बरी पळोवन सांजेर मायन येवन म्हळें हो ग्लास ना कोणें बुडयला हांवें न्हय. हर एकाकी हांवें न्हय नॉट मी. आनी एकलो ना तो खंय आसा म्हण आमकां कळीत ना, पूण आनी एकलो हांव न्हय म्हणटा आसतना आनी एकलो. तर आमी सगळें वचें आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्या एकल्याच्या माथ्यार घाला. त्या खातीर म्हण दिसता पेद्रू थंय जेजू सांगता वेता आसतना धक घाता आसतना तिणें विचारलें तुवें ताच्या सिसा भायगी एकलो गे कितें म्हणा लागलो हांव न्हय. हें सगळ्यांक उडास उरता हांव न्हय कित्याक ताकाय ती एक प्रवृत्ती हांव न्हय तोच जाल्यार हांव न्हय म्हूण अशें आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी नेगेट केला. नेगेशन म्हणटा ताका आमी. हांव न्ही म्हणलें एक स्वभाव आमच्या थंय आमी रचीत केला. त्या देखून आज तित प्रवृत्ती मुखार वचून थोडे कडेन विचारल्यार तुजे कडेन पयशे आत घे ना बा कांय ना. म्हजे लागी येतात थोडी 80 वर्सांची 85 वर्सां मागीर कांय इल्ले आसात गी म्हणून करून दवरले ना फादर ना म्हण नाका गे आसात फादर इल्ले. हांवें विचारचें तुवें ना म्हळ्यार कोणी दिता गी आनी तुजे कडेन आसा म्हळ्यार कोणी वोनोरता गी. वोनोरूंक तुवें खंयच्या बँकात दवरलें म्हणून म्हाका काय तूं सांगा नाय. आनी त्या देखून आज आमचे थंय ना 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 हांव न्हय हांव न्हय हांव न्हय म्हणून एक स्वभाव आमी कर्ण घेतला. त्या देखून खरें सत उलोवंक आमकां आज कश्ट भोगतात. हेरां वयर आमी अपराध आज आमचे जायते प्रॉब्लेम येता आसतना आमी कितें करता हेरां वयर निसरेता न्ही. पोरेकले येयली म्हणा लागली जायते उलय लागली 2 पराचो वेळ 2.5 घंटो म्हण दिसता. म्हाका जेवणाची चड पडोन वचनातलें पूण ही वचून येवन सांगता आपल्या घोवाचें सांगता 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 मागीर म्हाका इल्लो म्हजो तकली हिरार जाली. हांव म्हळें बाये कोणा विशयान सांगोंक आयल्या तूं हांगा
म्हाका वेळ आसा आनी तुका वेळ आसा म्हण आयलाय की म्हजो टायम वेस्ट करूंक आयलाय खंय वचशी म्हण सांगलाय एकेदाणे कालबुली जाली सीदा पॉयंट हा गे आनी तुका कितें सांगूंक आसा तुज्या विशयान सांग तुज्या नवऱ्या विशयान जाय जाल्यार हांव ताका आपयतां म्हाका गरज ना का पणजी आनी गरज पडल्यार हांव आपयतां हां तें धाड सांग पळय आनी एकले वयर अपराध तांचे वयर अपराध ताणें अशें केलें आनी अशें केलें म्हणजे कश्टांक तो बरी जावन आसा म्हणजे कश्टांक तो कारण जावन आसा हांवें आज नश्ट बगी जालो हो कारण जावन आसा सगळे आमी हेरां ते अपराध माणशे ताच्या बदलाक आमी ओपन घेवया जावंक पुरो तडपडी आमी सुकोन पडल्या जावंक पुरो आमी आमच्या जिवनान बरे उद्देश दवरूंक ना जावंक पुरो तडपडी आमी चड शिस्तेन जियोंक ना ओके जायत नो प्रॉब्लेम पूण आज आमी बायबलान पळयता तितली एक स्त्री तिणें जायते रिजन आसलें तिका ती जुदेव न्ही आसली जुदेव कुळयेची न्ही आसली तिची कुळी 2 कुळये सांगात येवन आसली त्या देखून तसल्या कुळयेच्यांक जुदेव कोणूच लेखिनातले आनी तांकां जुदेव खंडन करताले आनी एक स्त्री जावन जुदेवाच्या मदें येवन जेजू लागीं तिणें 8 दिवस मागचे जाल्यार तसलें एक खालतेपण आनी तसलें एक धैर्य तिचें तें आसलें ना तर तें साध्यच ना आनी तिचे लागीं आयलो उपरांत जेजू तिका म्हणटा सुणे सुदेवांक ते एक नाकारी म्हणलें एक जानवर आनी अशें आसतना खंयच्या की फायद्याक नातलें म्हणल्या बरी तिका लेखलें आसलें आनी आमी म्हणूंक बरो जेजून तिका सुणे म्हूण आपयलें ताजूच एक कुळयेच्या वेळार तशें आसलें पूण जेजू तिचे वयर जेजूक तिचो मोग आसलो पूण त्या प्रमाणे ताणें निदर्शन दिवन सांगता आसतना ती म्हणा लागली सुणे जावंक हांव तयार तुज्या मुखार पळया धनिया त्या खातीर आज आराधना वेळार म्हणलें कोण म्हज्या जिवनाचो धनी कोणें मानून घेतला तिणें मानून घेतला सिरोफिनिशियन स्त्री ती जुदे कुळयेची न्ही जुदे असले हंगारान बरयले हांव 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 म्हणलें एक तांचे तें हाम भाव आसलो ही म्हणा लागली धनिया तुवें कुशिवल्यार जाता पळया तुवें कुशिवल्यार जाता आनी वचून ताच्या पांयांक ती पडली 8 दिवस मागा लागली आनी जेजू तिचो बाबार्थ समजून घेता व्हरता जिवनात तिणें कोणा वयर अपराध मानूंक ना म्हज्या धाकट्या तुवेक जेवंसार लागला ताच्या देखून हाच्या देखून त्या जेवंसार म्हज्या सत्यानाच केलें कांयच ना ती म्हणा लागली म्हज्या तुवेक बरें कर मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी आपुरबायतना ओपन जावन जेजू मुखार वेता आसतना जेजू आमकां केन्नाय ना म्हणना त्या देखून आज तुमी चिंतूंक बरो पात्रांबान सांगलें आमी पातकांत आसतना जेजू आमचो धनी जावंक जायना वय धनी जावंक जायना पण पातकांतूच आमी रावल्या तर तो म्हजो धनी न्ही त्या पातकांत मेकळें जावन नव्या जिविताच्या वाटेंत धैर्यान जेजू सांगता जिवान जिवंक आमी निर्धार केलो जाल्यार पातकां उणी करन जेजूक म्हज्या जिवनाचो धनी करच्याक द लॉर्डशीप ऑफ जीसस टू बी मायन आनी त्या खातीर आमचें जिवन आमी संपूर्णपणान उक्तें दवरूंक आसा खालत्या मनाची आनी बऱ्या काळजाची आमी जावंक आसात त्या देखून हांवें सांगलें आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगता पूण आमी आमचो अधिकार आमच्या जिवनांत त्या जेवंसाचे गुलाम जाल्या तर जेजू आमचो धनी म्हणचे कशें फातकाचे गुलाम आमी जाता तर जेवंसाराक आमी अधिकार दिता जेवंसार धनी जावन आसा आनी जेवंसार धनी जायत आसतना आमचें जिवन तो पिडार करतलो आमचें जिवन तो नाश करतलो कित्याक जेजू तो म्हणटा तो आयला सोरूंक लुटूंक विभट करूंक नाश करूंक सत्यानाश करूंक तो केन्नाच जेवंसार तुज्या आनी म्हज्या जिवनाचो धनी जायत जाल्यार तो बरें करिना आमचें अंत्य करूंक तो आयला तें आमी समजून घेवंक जाय आनी अशें आसता कशें ती स्त्री जेजू लागीं 8 दिवस मागे लागली तिणें कांयच चिंतूं ना म्हजो धनी हो धनी सगळ्यांक बरो केल्लो हाका अधिकार आसा त्या जेवंसारा धांवडावंक म्हण ती समजली त्या धनया लागीं धांवता कोणा कडेन तिणें सांगना म्हाका इल्लें भितर सोडो म्हाका जेजू लागीं मेळय म्हाका जेजूची वळख कर आज समाजान आमी पळयलें म्हाका ताची वळख कर हाची वळख कर म्हण आमी येता जेजूची खरी वळख आसून जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवनाचो धनी जालो जाल्यार जेजू वळख कर दितालो आनी त्या प्रमाणे जेजू आमचें जिवन सफळ करतालो म्हज्या भावांनी भयणीनो जायते अडखळी येवंक पुरो
जायते बंदाड आसूंक बरो जायते ओडणे आसूंक बरो ते ओडणे सगळी खाण उमटून घालूंक आमकां साध्य आसा कित्याक वायटाक कशें आमी अधिकार दिता ओंगी तशें तो वायट सोडून बरेंपण आपणावंक आमकां अधिकार आसा आनी तो अधिकार आमी दी जाय गलातकारां बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 जावन 19 ओळ तुम्ही पळयली जाल्यार आपुरबाय तरान रक्त मांसाचे वंदवणे एका कडेन पवित्र आत्म्याची फळां आनी एक कडेन तर रक्त मांसाच्या वंदवण्या जावन आमी संपूर्ण नितळ जायचे जाल्यार तें समजून घेवंक जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी मरता आसतना जेजू आमचो धनी कशें ही स्त्री म्हणटा तूं जावन आसाय धन्या तुका सगळें साध्य आसा त्या मेजापना पडिल्ले ते उण्याचे कुडकेचे सुणे खाता न्ही म्हणटा आसतना जेजून समजून घेतलो दिसो भावार्थ त्या देखून म्हाका भावनान भयण पयल्या पेद्रूक बरयलें पत्र 5 अध्याय 9 ओळ कितें म्हणटा तुम्ही तुमच्या भावार्थान घट जावंक जाय जागी रावा जागृत रावा कित्याक तुमचो दुस्मान जेवसार गरज घालच्या शिवा बरें तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा म्हूण आमकां कळीत आसा तशें आसतना कितें करूं जाय म्हण मुखली वळ आमकां दाखोवन दिता तुमी भावार्थान तीर राव जाय भावार्थाचे अखंडपण तुमचे थंय आसा जाय भावार्थाची गुणाय तुमचे थंय आसा बी स्ट्रॉंग इन फेथ आनी तेन्ना केन्सोय जेवसार आमकां ताचे गुलाम करूंक शकचो ना आनी तो आमचो धनी जावंक साध्य ना आमचो धनी आसा जेजू पातकांत आमी मेकळे जावं बरें जिवान जिवंक कशें भावार्थान बरयल्ली स्त्री जेजूच्या वर्त्या अद्भुताक कारण जाली की जेजूचें अजाप तेंच घडलें ती तिची चली तिची गूण जाली आनी परत नव्या जिविता पावली तेजें नांव आनी तूं त्या जेजू सांगात एक जावन ह्या पातकाक खांटोळून पातका जावन मेकळे जावन जेजू सांगता मेले हांव तरी नव्या जिविताक आमी उठतेले हांव आमेन तुझे लागी पाकी निबागी गे माका तुझे लागी पाकी निबागी साहिती वेणी वाटून घेवच्या निस्वार्थपणी जोडून वेची वाती पोरी हाडू आयल्या तुझ्या पायांत नितळ जावचे आशी आमची काळजा मेळी गे माता तुझे लागी पातकी निर्भागी गे माता तुझे लागी पातकी निर्भागी म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसले जा म्हणो मागात प्रेतेच्या बापा तुझ्या पोतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून बघ्यो लोरे जपणे नोंबलेल्या गोवांच्या काणावरी आपल्या जिवाच्या संवसारान परवा करिनासतना रक्त सक्सेच्या मरणोरी मैमेवन जालो आणि पवी सभे सुबाम पेक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडणे पासून आमच्या जिवितांत तुका भेटोवन दिता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वाचूया आमी करूं पावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा
सर काळी आणि सताय आम्ही तुका देनवा संग फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो सामलो रे तुझ्या भक्ताच्या मानागी परब संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेत पाव करताय ताच्या पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो सांभाळताय देखून देवदूता आणि सरभक्ता सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेश फातो सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुकाच सगळी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच बापा करस तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परिच्छोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णे कराराचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेज मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबट सगट परगेटुया जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापाचे क्षमण आसणी पुन्हा जोनपणा समय भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापा चराळडायस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इत्सगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मोरये देवाच्या माये संगती भगयोन जुजे तिचो पती भगयोन धर्मदूता भगयोन लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
त्यांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यान भो अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ताचे सांगता सदांच एक जावची हे प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे विशीं सगळें जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्या पुरोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परत सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींचे बागड आमच्या सोडून दा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानात रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर आकारांतली वाटय सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले मोगाच्या मोबायलीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो समय आमच्या जिवनान जायतो संतोष आनी उल्हास आसा करचो ताच्या भावार्थान ती रावूंक आमकां आपणे ताणें दिलां. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्यान तो म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाची भेडी तुवें उंडो मोटलो तुज्या समासान तो बदलो कालसी toda caros stragosai soquelo tranchisa piendilo Jesu mogara Jesu thayara Kupe sagora Denya Bagi moda Jesu mogara Jesu thayara Kupe sagora Denya Bagi Piyong dili mana cinta kanto
जर लोका पुण्या वाचतय पडले येसू मिया आमच्या धन्या येसू मोगळा येसू दयाळा कृपे सागोरा धन्या भागे पोंदा येसू मोगळा येसू दयाळा कृपे सागोरा धन्या भागे पोंदा तुझी खुशी सौम्या आवाज काल साता तुझी खुशी काल साता तुझी सेवेत सदा सौम्या ते रवता तुझी सेवेत ते रवता सौम्या तुका दिता सस्ताव तुमसो मोकता अज्ञात्या सदा श्रद्धा वासान तुझ्या पोचता तुझी खुशी सौम्या आवाज काल साता तुझे खुशी काल साता तुझे सेवे सदा सौम्या फिरवता तुझे सेवे हाती रावता तो म्हजी सेवा करता आणि हांव ताचे थंय सदांच येता प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिते मोगाच्या जेवणावर बघ्या लोरेसाच्या काळजा बरे आमचे काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कष्टांक आणि हाल उपादां वगड आणि ताच्या गरजा पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांच्या आणि भक्तल्यांचे हक्क राखू आमकां जागृत कर आणि आकापाचा कष्ट म्हणून लेखून सुद्धा आमकां तयार कर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सर पदवेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन करा सोमी दरे जावन आमच्या कळसांत तुजी सेवा करू वचून आत क्रिस्ता शांतीन आणि मग तुमकां धाडटा देवाचे वडका बहिणीनो आयच्या दिसा हांगासर येवन प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानदीक बाब रिचर्ड कॉड्रस कापुचेन याजक तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा तांच्या मिसांवांत सर्वेस्परा देवाची विंचणार आशिर्वादां सालोरेसाची मजत आमी मागता आयच्या तरसाची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूंक आदार दिल्ल्यांक प्रधान याजक वाती वांटतले सर्गींच्या मोगाळ बापा प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा प्रायोजक रावून वंतिगे दिवन तशेंच मुद्दम रावून हांगासर आसच्या ह्या आमच्या भक्तिकाचे तुझे आशिर्वाद घाल प्रत्येक तरान ह्यो वाती तांच्या घरांनी जळते दिवे जावन पेटोवन प्रत्येक रितीन तांकां एक आशिर्वाद जावन पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आता नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक जॉयलीन अंजली लुवीस उडुपी दुबय. जॉयलीन अंजली लुवीस उडुपी दुबय. जेवणाक वंतिका दिल्ल्यांची नांवां फ्लोरीन अब्राहम कार्डोजा मुंबय. फ्लोरीन अब्राहम कार्डोजा मुंबय.
एलिझाबेथ डिसिल्वा मुंबई, एलिझाबेथ डिसिल्वा मुंबई, क्लारा पिंटो उडुपी, क्लारा पिंटो उडुपी, अनया क्रास्टा मूडबिद्री, अनया क्रास्ता मूडबिद्री, नियाल एंड निया किन्निगोळी, नियाल एंड निया किन्निगोळी, अयोला फर्नांडिस लंडन, अयोला फर्नांडिस लंडन, फ्लोरा फर्नांडिस नकरे, फ्लोरा फर्नांडिस नकरे, मुर्दोमो रेजी कुरियन वेणूर, रेजी कुरियन वेणूर, ऑस्टिन फर्नांडिस नकरे, ऑस्टिन फर्नांडिस नकरे, वेरोनिका मार्टिस, वेरोनिका मतायस मूडबेळ्ळे, वेरोनिका मतायस मूडबेळ्ळे. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्वीकार करियेत. Santa Loresa, वंदन आजम करता तुका, वंदन तुका इष्टा जिसूच्या, वंदन के आफोसा सोतुच्या, गायली तुवे देव बापाची, सबस्तीलय करूं कुशिताची, वाकळी स्तुती क्रिस्तारायाची, सेवा करून दुबळ्या दात्यांची, वंदन माती संता लॉरेसा, वंदन आज आम्ही करता तुका, वंदन तुका ईसा जिसूच्या, वंदन घे आज भक्तां सोतुच्या. Saloresa magne Yezei devon martira Saloresa Ternia Brairis Bavarta Kadir Kadin Gasusun Chiv Dilya Aikam Chain Kalte magne Vartya Padine Nami Tuje Sachi Ailyao Chivo Bavarta Tir Burwaso Devasoni Amcha Belyaso Kurumo Gamgan Sundi आमच्या बेसाक श्री जावन निष्कळपण आमच्या थंय बरजळ शेंकर आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारीक वडिलांथंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर आन बावर्त्यांक आनी बावर्तांत शिडिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळा शेंकर तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरोन दी आमच्या कुडीयेंतमेच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्घां दितात. सबारसना विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. किडनी स्टोन गूण जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. तवसीन हाका भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या पासत अर्घां दितात. काम मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. हातांत आशिल्ले खिळे गूण जाल्ल्याक अर्घां दितात. एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एक व्हड एक्सिडेंट जावन बचाव केल्ल्या पासत अर्घां दितात. तशेंच ह्या वेळार आमकां हर एकल्याक मेळिल्ले उपकार उडासाक आमी हाडया. सालोरेसा मुखांतर जायते बरेपण आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या फिरगस कुटुंबाक फावो जालां. ह्या पासत काळजांत थावन ताका आमी अर्घां दिवया. जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतांका तेलापता हालेलुया. जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतान सैतान गावता. जिसूच्या नावान रावच्या ओता सांग कोण आमकां आडाव सोदता.
जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैताचे नासा सालोरे समकांत्र उपकार मेळच्याक मागोन आसात 66 जनां बरी भलायकी मेळोंक 62 जनांक बरें काम मेळोंक 11 जनांची पायाची आनी गांठीची दूख गूण जावंक 15 जनांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 24 जनांक बरी सैरीक मेळोंक एकल्याचें बँकाचें रीण फारीक जावंक विज्ञान वरादावन राखून व्हरूंक CA एग्जामान पास जावंक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोंक वायट सवय सोडूंक UKंत शिकपा खातीर स्पॉन्सरशीप मेळोंक OET एग्जामांत पास जावंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक तकली फटाफट गूण जावंक निमोनिया गूण जावंक पेंगाड दूख गूण जावंक जागोन नावार जावंक पायांक बॉल मेळोंक बिझनेसांत प्रॉफिट मेळोंक केसेट एग्जामांत पास जावंक वर्टिगो आनी मायग्रेन गूण जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 13 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक कॅनडाची विजा मेळोंक घरांत शांत समाधान आसूंक घरांत आयिल्ली वाळय नपयस जावंक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटी मेळोंक काजारी जोड्यांनी माया मोगान रावोंक 5 वर्सांच्या भुरग्यान सारकें उलोवंक फावो जावंक सालोरेसाच्या मजतीन मागोन आसात MBBS करूंक फ्री सीट मेळोंक MCOMाक सीट मेळोंक काजार बऱ्यान जावंक किडनी इन्फेक्शन गूण जावंक कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावंक फ्रेंड्सां मदें चल्लें जगणें सॉल्व जावंक बोरवेलांत उदक बरें मेळोंक सिस्ट गूण जावंक केसचे रावोंक BP शुगर नॉर्मल जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक खातीची पिडा गूण जावंक उस्मोड गूण जावंक 2 जाणांचे वेरिकोस गूण जावंक रीण जावन काण गेल्ले पयशे बेगीनच फाटी मेळोंक भुरग्यांचे दोळ्यांचे प्रॉब्लेम क्लियर जावंक सालोरे समकांत्र मागोन आसात वाता गूण जावंक इस्रायलाची विजा मेळोंक SSLC PUC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोंक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावंक भुरग्यांक सुडाल उलोवंक फावो जावंक थायरॉयड गूण जावंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक भांगार चोरी जाल्लें फाटी मेळोंक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक कुटुंबांत एकवट माया मोग जोडूंक 13 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोंक 13 जाणांक स्वंत घर बांदूंक फावो जावंक 2 जाणांची स्किन एलर्जी गूण जावंक 7 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक 6 जाणांनी आमाल पिवणे सोडूंक 16 जाणांक ची पाट दूख गूण जावंक 6 जाणांचे लोन काडिल्लें बेगीनच फारीक जावंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 2 जाणांची कोंकणी गूण जावंक एका व्यक्तीक केरळांत MLA सीट मेळचे खातीर मागोन आसात तशेंच प्रत्येक जावन एका युवकाक भायल्या गांवांत काम मेळचे पासत मागोवंक विनंती केल्ली आसा प्रत्येक तरान जायते समस्या आसात ताका बेगीनच बरो फुडार फावो जावन दी म्हणून आमी मागता आसतना प्रत्येक ते सावा खातीर मागोवंक विनंती केल्या 6 वर्सांच्या भुरग्यांक चलोवंक पांयांक बॉल मेळोवंक एकल्याची केसोडी गूण जावचे पासत एकल्याक स्ट्रोक जाला ताच्या हाता पांयांक बॉल येवंक आनी सारकें चलचे बरी जावचे पासत एका स्त्रियेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा तशेंच आमचे हर एकल्याच्यो गरजो ते सावा जे कितें आसात सकड ह्या वेळार सालोरेचा मुखांत्र देवा बापाक भेटोवन आमी दिवया ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅವರ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Apercisu maka apu amolikyaraktan maka tutela Guntercisu maka gunter Sauri pida shiramu jituniba Apercisu maka apu amolikyaraktan maka tutela Guntercisu maka gunter Sagli pida shiramu jituniva Shigi bhavartha barmane bari Krista chinichion bagi maran maron sasnagdavag gulsunje bag ama sumeistan pavukar amen. आमचं बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज हम कयो तुझी खुशी सरकार सदा तशी संसारान जाव आमचं दिसपडतो ग्रासा संकंती आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या अंशिता आमची पत्का बघूस आणि आमकां पडून दी नाका आमकां सालोरेस मार्थिरा आमा बसोत विनादिकर ख्रिस्ताच्या वसना कमी पोहोचोंच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवीदार ठेवा भगवान लोरेसान आपल्या वडवड्यांच्या उच्चाचेर वराशें तुवें केलें आमच्या गुणाची खेळां आमी फालवायची कर म्हूण आमी लालयेवन मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं विशेष करून आतां प्रधान याजक पिडेस्त बसत मागता आमचे सर्व पिडा शिडा आमचे जे कितें पिडा शिडा आमकां आसा सकड ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया आमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तांक आस्पत्रेनी आसच्या पिडेस्तांक हर एकल्याक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया सौम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सौम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि म्हजी भोग तुजे थंय पावोवंदी सौम्य तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सहपदता आणि सृष्टाच्या देवा तुझे गुण गचे सकत पिडेस कुडीने वतोन कष्टो ज्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वाद करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय तुझ्या विश्वाचे साखरांचे तूं दाळ दिश्ट घाल पातक्या शिक्षा जारे वडलेल्या सरपण पसरले ताका सोडाय मोतीचे आणि कुडीचे सहदोग तांचे तोंड पयस कर तुझ्या गणित काकूचे पत्त्योन आयलेल्या तांकां तुझ्या भक्ता समलोरेच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय भजले कांत तुझ्या दैवीक सावस संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे मेळटातच काय तांची जावनी अशें शांती जोडली ती तुझ्या साखराचे क्रिस्ताचे शिकवणे आणि देखे प्रकारे चलोन तुजो मोग आणि बरेपण पासरचे करी भक्ती वता जावची होवचे आणि तुका महिमा दिवचे भक्तांका पाव कर क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सुया राव आणि तुमचे संरक्षण करो तुमच्या भितर तो राव आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावणी तुमकां वाट दाखोव तुमच्या फाटल्यान तो राव आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आणि तुमकां आशीर्वाद दी आणि सर पदवेदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि सदाकाळ तुमचे रावो आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बाबा ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची सर्व पिडा चिडा पयस वचो
जे कितें अद्रक आशा घेवन आमी हांगासर आयले हांव सकड ते मेळाशो जावं प्रत्येक तरान ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी मतीचें समाधान फोव जावं तशेंच हांगासर आसच्या हर एकल्याक जे कितें अद्रक घेवन आयले हांव ते सकड सालोरस आमकांतर मेळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ
ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Encore Maria Shirvati Amka Jesucha Obikarsa Ama Sarvam Dituchi Ashirvad Bagi bantlo resa ama basudri bagi bantu saje kurve nivaram kam chadava am charasmanante बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे